Jesus. Thank you, Jesus. दोय बंद करूया एक तलांचेंच मागणे करूया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगला बापा सोम्या जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या हांव तुका दिनवासता तुवें ह्या जाग्यार आमकां सगल्यांक एकठांयलें म्हणून दिसपट्टी आमी शिंकता तूं आमचो कितलो मोग कोत्ताय पळय तो कित्याक दर एक दिसा तूं साबार भासांनी आमकां दाखयताय तुका आमचो कितलो मोग पळय तो आनी हो मोग तुजो वळखूंक अणभवूंक आमचें आख्खें जिवीत पावचें ना कित्याक आमी ह्या संवसारांतली अंतरल्यार पासून तुजो मोग आमचे पासत सदांच आसा आनी हो मोग अणभवूंक ह्या मोगाची खोलायेन समजणी घेवंक जाणवाय घेवंक बापा तुवें आमकां ह्या जाग्यार आपयलें आमचें दर एकल्याचें नांव घेवन आमी हांगासर जरी एकटोयले हांव जाल्यार एक चान्स न्ही हो तो तुवेंनूच आमकां ह्या जाग्यार उलो करून आपयलें आनी हो तुजो मोग अणभवूंक आमी आयल्या आमचीं काळजां मनां आमी तुज्या उतराक मोगला बापा उक्तीं कोत्ता ती तुज्या उतरान तूं भर म्हूण तुजे लागीं मागता मोगला पवित्र आत्म्या ह्या वेळार तूं आमचे मोदें आसाय आनी आमचे लागीं उलयताय म्हणून हांव तुका दिनवासतां आमची दर एकल्याची गरज तूं बेस बरी जाणय तुजेकीन बरी आनी कोणूच नको आमची गरज आमकां कित्याची गरज पळय ती सगल्यांकीन बरी तूं जाणय आनी हे गरजे बाबतींत तूं आमचे लागीं उलयताय देवाचो मोग तूं आमकां उगडो कोत्ताय म्हणून हांव तुका दिनवासतां ह्या मागणें कोत्ता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन हालेलुया पयले सुवातेर म्हजें नांव ब्रँडन चडशा तुमकां हांव पयले पावट मेवतां पूण ह्याय फुडें मेवतलो म्हणून आसता म्हाका भावार्थ आहा कित्याक जरी तर ह्या जाग्यार म्हाका हाडला आयज देवान हांव देवाक दिनवासतां कित्याक पयलीं आमी केन्नाच मेवंक ना आयज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळीं मेवतात देवाक आर्गां हालेलुया हांव आयज चिंतालों देवा कितें जातलो देवा हांव वचोन कितें उलोवं तेन्ना देवान म्हज्या मनान हाडलें म्हणटा तें हांव ल्हान आसतना न्हू ल्हान आसतना ऑर खूब वर्सां हालीं लेगून एक प्रश्न विचारतालो की हांवें आयकल्लें जायते पाटी म्हणटात आमी गॉड इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर म्हणून देव तर सदांच तोच देव बदलना कालूय तोच आयजूय तोच फुडाराकूय तोच आसतलो म्हणून पूण हांव चिंतालो म्हज्या मनान क्वेश्चन येतालें तें हें की जरी तर देव सेम काल आयज सदां काल जाल्यार देवान जीं अजापां केल्लीं आतां आदल्या कोरारान आमी पळोवपाक गेल्यार केदी व्हडलीं अजापां तोल्लीं अजापां आमकां कित्याक पळोवंक मेळना देव तर आतां सगळेच जाण म्हणटा आनी बायबलान पासून सांगता देव तर सदांच सेम काल आयज आनी सदां काल पूण त्या टायमार जीं अजापां जाल्लीं तीं आयज आमकां कित्याक पळोवंक मेळना जावं देवान आदल्या कोरारान केल्लीं ऑर जेजून नव्या कोरारान लेगून जीं अजापां केल्लीं ज्यो मिलाग्री केल्ल्यो त्यो आमकां कित्याक पळोवंक मेळना काय म्हणून हांव चिंतालो जायते फावटी हांव विचारतालो म्हाका टायम लागलो जबाब मेळपाक पूण देवान जायत्या भासांनी शिकयलें पूण तुमकां कित्याक दिसता आतां देवान पळय आपले इज्रायल पोरचेक इजिप्तांतली भायर हाडटना कितलीं सगट अजापां केलीं दर्या दोशीं केलो ओरण्यांत तांकां जेवण दिलें पिवपाक उदक दिलें फातरांतलें खोडपांतल्यान उदक मेवलें तांकां कांयच नाहल्लें तेन्ना ओरण्यांत देवान तांचे पासत तांच्यो सगल्यो गरजो तांकां दिल्यो जेजून नव्या कोरारांत 5 चुंडे आनी 2 मासल्यो आहल्यो त्यो 5 चुंडे 2 मासल्यो घेवन आजरांनी लोकांक वांटलें आनी निमाणें उरलें तें लेगून पयलें कितें आहलें ताजेकीन सुबेज उरलें तांचे लागीं आतां हें पळोवंक गेल्यार हांवें तर केन्नाच पळोवंक ना म्हज्या जिवितान कितल्या जाणांक जेजून एक उतर उलोवनूच फेकोणी मेवली
थोड्या जाणांक तर जेजून कांय म्हणोंक पासून गरज ना, तांच्यांनी जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावन तांकां पेकोवणी मेवली. जेजून एक 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 पाट तरी तो कोणाच्या दोळ्याक दिसोन हाललें, आपल्याची तिपी मातयेन मिक्स करून ताच्या दोळ्याक लावन ताच्या दोळ्याक पेकोवणी मेवली. पूण आमकां कित्याक पळोवंक मेळना हें? आनी हांव सांगता, म्हाका म्हज्या मनान हो कित्याक विचार येतालो जाणें तूं, कित्याक एका टायमार म्हाका एक दुयेंस जाल्लें दोतोर म्हणटालो कांयच इलाज ना. आतां ना, देवा कारगां. प्रेज गॉड. पूण जे मेरेन तें दुयेंस आहलें तेन्ना मनान हो विचार येतालो की अरे देवान इतल्या जाणांक बरें केलें, आनी एकाच उतरानूच तो ताका बरो कोत्तालो, जाल्यार म्हाका कित्याक पळोवंक मेळना हें? दिसलां तुमकां केन्नाय? म्हज्या जिवितान कित्याक पळोवंक मेळना म्हाका? सगल्यांच्या जिवितान पळोवंक मेवता, म्हज्या नेबराच्या जिवितान सगलें बरेंपण पळोवंक मेवता, म्हाका कित्याक दिसना? कोणाक दिसोंक ना तुमकां? म्हाका एकल्याकूच? ओके, ओके, जरी तर तुमी ताचें नियाळ करशी जाल्यार तुमकां कित्याक दिसता? हें कित्याक लागून दिसता आमकां की कितले साबार जाणांक देवाचें बरेंपण पळोवंक मेवता? बायबलान लेगून सगळे कडेन आमी वाचल्या देवाचें बरेंपणूच आमकां वाचूंक मेवता. पूण आयज तें आमच्या जिवितान, तुज्या जिवितान, म्हज्या जिवितान कित्याक पळोवंक मेळना काय? आमच्या भावार्थान घेतला म्हणून. ओके, सो तूं म्हणटा आमकां ते भाशेन तो भावार्थ ना म्हणून? पूण आदल्या कोरारान इस्रायल पोरसां जी हाल्ली प्रेज गॉड. सो तूं म्हणटाय जो भावार्थ जाचेर तूं सारकी थीर रावताय, कितेंय जावं आपूण आलची ना, तसलो भावार्थान तूं म्हणटाय देवाच्यो मिलाग्री आमकां आमच्या जिवितान पळोवंक मेवता. ओके, बिलकूल सारकें. तिणें तुज्या लायफान अणभवलां तुवें जी भावार्थाचेर तूं सारकी थीर रावली, आपूण आलची ना, की कसलें वादळ मोड येवं आपूण दवरची ना. हालेलुया, प्रेज गॉड. गमता तिचे भाशेन आपल्या अधिकारान उलयता न्हू, कॉन्फिडन्सान उलयता, गमता. हालेलुया, प्रेज गॉड. पूण जरी तर हांव एक क्वेश्चन विचारीत, आतां आदल्या कोरारान इस्रायल जरी पोरसां हाल्ली जाल्यार, हांव तूं रॉंग म्हणिना, बिलकूल सारकी तूं, कित्याक होच भावार्थ जेजू पासून सांगता आमचो आसूंक जाय. ओके, हांव येता ताचेर येता मागीर. ओके, हें समजना की हांव तुका रॉंग म्हणटा म्हणून. पूण हांव आनीक एक प्रश्न विचारता. दुसरे वाटेन जरी आमी पळोवंक गेले जाल्यार इस्रायल पोरसां जी हाल्ली आदल्या कोरारान, तांकां इजिप्तांतल्या देसांतली भायर हाडली. ओके, आनी देव तांकां राखतालो, देव तांच्यो सगल्यो गरजो तांकां दितालो, कितें गरज तांकां आसली देव तांकां फावो कोत्तालो. पूण तांकां तो भावार्थ नाहल्लो. ते येताना सगलो गुणगुणीत आसले, कंप्लेन करीत आसले, तरी पूण तांकां मेवतालें, जाल्यार तो हें कितें म्हणटाय तूं आतां? सो पूण तांकां भावार्थ नाहल्लो न्हू, सो देवान कशें दिलें? सो थिंगासोर तूं म्हणटा तांकां भावार्थाची गरज नाहल्ली, पूण आमकां हा. पूण तांणी भावार्थ उजार करिनासतना तांकां मेवलें, आमी भावार्थ उजार करूंक जाय म्हणटाय तूं? मातशें कन्फ्युजन जाता न्हू, दिसना तुका? आमचो भावार्थ तूं म्हणटा, तूं सारकी, हांव पळय तुका रॉंग म्हणिना, भावार्थ तर आसूंकूच जाय. भावार्था विणे तुज्या वय आनी तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या, तुका जातलें जे भाशेन तूं भावार्थ धरता वय. पूण हांव तुका क्वेश्चन विचारता, आदल्या कोरारार इस्रायल पोरसां हाल्ली, तांणी देवाचेर ते भाशेन भावार्थ दवरूंकूच नाहल्लो, तांकां कित्याक देवान सगलें दिलें? भावार्थ ना पासून जाल्यार पूण तेंच म्हणटा न्हू, जरी तर तांकां भावार्थ नाहल्लो जाल्यार देव तर कालूय तोच देव, आयजूय तोच देव.
हालेलुया. हालेलुया. तो हें देव कित्याक लागून दिता? देवाचे कृपेक लागून. वय हां, देवाची कृपा. हेंच म्हाका कित्याक पळय तूं भावार्थ म्हणटाय, भावार्थाचेर सारकें आमी थीर रावता सारकें. वय सगल्यांक आमकां देवाची तीच आज्ञा, जो भावार्थ ताचो आमकां मेवला, ताचेर आमी थीर रावपाक जाय. पूण जोरी तर आमी चिंतीत की आमच्याच भावार्थान आमकां मेवता, आमीच भावार्थ दवरल्यार आमकां सगलें देवा कडल्यान मेवता, हें वद्दू फुडें. कित्याक देवाचे कृपे विणे तो भावार्थ आमचो इनकम्प्लीट. जोरी तर एफेशियन्स 2:8 आमी वचत, एफेसकारांक जी चीट बरयलेली आहा तातूंत म्हणटा, आमकां जी देवान सुटका दिल्या ती पयले सुवातेर कृपेन दिल्या आनी ती पुरी जाता आमच्या भावार्था वरवीं. आतां हांव इस्रायलकारांचे विचारतालो न्हू, ती देवाची कृपा हाली. कृपा हें न्ही की नव्या करारानूच देवाची कृपा जेजू वरवीं आमकां मेवता. देवाची कृपा संवसाराच्या स्टार्टिंगांच्यान आयज मेरेन आनी फुडाकारूय आसतली. ती देवाचे कृपेन तो पयले सुवातेर आमकां साल्वसांव दिता, आमकां साल्वार करता. कित्याक? ताचे कृपेक लागून. आनी जें ताचे कृपेन देवान आमकां दिलां तें पुरें जावंक पावता आमच्या भावार्था वरवीं. ओके, हांव वाचतां. एफेसकारांची चीट, एफेसकारांक बरयलेली चीट, दुसरो आवेसवोर 8वी ओळ. कारण देवाचेच दयाळायेन, इंग्लिशीन म्हणटा ग्रेस, देवाचेच दयाळायेन, देवाचेच कृपेन भावार्था उदेशी, फकत दयाळायेन न्हू पूण आमच्या भावार्थाय उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. हालेलुया. देवाचेच दयाळायेन वा देवाचेच कृपेन पयली वस्त भावार्था उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आतां 2 वस्तू आहात, देवाची कृपा, देवाची दयाळाय आनी आमचो भावार्थ. जोरी तर आमी ताका दोशी करीत न्हू जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. जोरी तर फकत आमी म्हणटा देवाचे कृपेन देवान आमकां सगलें केलां, आमी कांयच करूंक नाका, जाल्यार आमी शेणटा. जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता तो हो की आमी म्हणटा आमकां जर कांयच करूंक नाका न्ही, देवान सगलें केलां, पूण तहें न्हू तें. देवान जी कृपा आमच्या जिवितान ओतल्या, जी कृपा आमकां दिल्या, आपले दयाळायेन जें आमचे पासत कितें केलां तें आमी आमच्या भावार्था उदेशी आमी आमी घेता, भावार्था वरवीं आमी घेता. पूण जोरी तो दुसऱ्या वाटेन आमी गेले आमचो भावार्थूच आमकां हें दिता, देवाची कृपा न्हू, जाल्यार जाता मागीर सगलें आमी कितें करता ताचेर धरलेलें आहा कहें जाता. एक तर पयलें आमी जोरी तो देवाची कृपाच पळयता जाल्यार जाता की सगलें तो देवाच्या कृपेनूच केलां, आमी कांयच करूंक नाका, हें सारकें न्हू. दुसरे वाटेन जोरी पयलें आमच्या भावार्था वरवीं आमी घेता जाल्यार आमचें मन जावंक जाता की आमी जें कितें करता ताजेर धरलेलें आहा देव आमचे पासत कितें करतलो पळय तेंवूय सारकें न्हू. भावार्थाक आनी देवाची कृपेक दोशी करप सारकें न्हू. बिकॉज एफेशियन्स 2:8 एफेसकारांची चीट दुसरो आवेसवर 8वी ओळ आमकां सांगता, आमकां जी सोडवण मेळ्ळ्या ती पयले सुवातेर देवाचे कृपेन, देवाचे दयाळायेन, आनी ताका लागू सांग जाय आमचो भावार्थ. कित्याक त्या देवाचे कृपेक जेन्ना आमचो भावार्थ लागू जाता, दोनी बाराबर येतात, देवाची कृपा आनी आमचो भावार्थ, तेन्ना जी सोडवण देवान आमचे पासत जोडून आमकां दिल्या ती आमच्या जिवितांत पळोवंक मेवता.
हालेलुया. थँक्यू जीजस. पूण हातून न्हू हांवूय चिंतालो म्हाका तर भावात आहात, समजलो म्हाका आतां देवाचेर हांवें भावात दवरूंक जाय. तरी पूण जें बरेंपण हांव म्हज्या जिवितांत पळोवंक सोदतालो, ओ जें बरेंपण देवान म्हज्या जिवितांत बासायल्लें तें म्हाका तरी पूण पळोवंक मेळना आहलें. म्हाका ओके, म्हाका समजलें देवान आपले कृपेन म्हाका दिलां, ताका हांवें म्हजो भावात लावंक जाय. आनी दोनी जेन्ना देवाची कृपा आनी म्हजो भावात बराबर येता तेन्ना तर देवान जी सोडवण दिल्या ती म्हज्या जिवितांत म्हाका अणभवूंक मेळोंकूच जाय. पूण तरी पूण मेळना म्हाका पळोवपाक. हातून कितें दिसता तुमकां, कसलो कितें प्रॉब्लम जाला आसतलो? आतां कितें म्हणलें आमी, देवान आपले कृपेन आपले दयाळायेन आमचे सोडवणे पासत आमचे एक बरें जिवीत आमी जियोवपाक, सुफळ जिवीत आमी जियोवपाक सगळें आमकां दिलां. जेन्ना ताचे कृपेक आमी आमचो भावार्थ लायता, ते आमच्या भावार्था उद्देशी दोनी जेन्ना बराबर येतात तेन्ना देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितान आमकां पळोवंक मेळटा. पूण हांवें हें केलें तरी पूण म्हाका देवाचें बरेंपण पळोवंक मेळना. कित्याक? कित्याक दिसता तुमकां? जालां केन्ना तुमच्या जिवितान की तुमकां खबर आहा देवान तुमकां सगळें दिलां? ओके ओके, तूं म्हणटाय की मे बी कोणें म्हाका वायट कितें केलां ताका हांवें भोगसूंक ना आहलो आसतलो, सो तो एक ब्लॉक कहो म्हणटाय तूं? ओके, मे बी खंयसर तरी दुबाव आहलो म्हज्या मनान जायत. इस्कॉलान जे भाशेन फ्रंट बेंचेसूच आन्सर दिता न्हू तेच भाशेन फुडल्यांतल्यानूच आन्सर येता, फाटल्यान कोण उलयत ना. ओके, फियर भिरांत आहली एके भाशेन कहली. ओके ओके, आनी कित्याक तुमकां कितें दिसता कित्याक कित्याक लागून आमकां देवाचें जें बरेंपण हा ओके भावार्थ आहा, कृपा आहा, पूण तरी पूण आमकां देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळना? कित्याक? खूब पाटी जाता मे बी आमच्या जिविताच्या एका भागान देवाचें बरेंपण आमी बरें अणभवता. जावं आमकां पयशांची कांयच उणें पडना. ओके, देवान भरपूर आमकां बेसांवांनी भरल्या पयशां वाटेन, पूण दुसरे वाटेन आमची भलायकी तितली बरी ना. भोवन भोवन दुयेंस जाता, न्हीच आमी पूण जावं आमचे फॅमिलींतलो कोण. सो आमच्या जिविताच्या एका भागान देवाचें बरेंपण आमकां पळोवंक मेळटा, पूण दुसऱ्या भागान तितलें पळोवंक मेळना. ओके, तूं म्हणटाय बोगसणें एक व्हडलें एक ब्लॉक कहो जाता, आनी कित्याक लागून म्हणटा तूं? जावं तुवें कोणाचेर राग हाडलो ताकाय बोगशिलो. ओके, कित्याक हें म्हजे लागीं जालां. जेन्ना हांव म्हणटालो म्हाका तें दुयेंस आहलें, ते पेकोवणी मेळोवच्या पयलीं जायत्या जाणांचेर म्हाका कसलो राग आहलो तो हांवें तांकां भोगसूंक जाय आहलें. त्या रागाक हांवें सोडून दिवंक जाय आहलो. आनी जेन्ना हांवें तो राग सोडून दिलो तेन्ना म्हजी ती पेकोवणी जी म्हाका मेळोंक जाली देवाचे बासावणे प्रमाणे ती म्हज्या जिवितांत म्हाका मेवली. ओके, पूण ते भलायकेन म्हाका आतां पेकोवणी मेवली, पूण हेर दुसऱ्या जिविताच्या म्हज्या भागान तितलेंच देवाचें बरेंपण पळोवंक मेळना. आतां तें बोगसणें कोणाक दिवंक जाय आहलें तें तर दिलें, कोणाचो राग ना, कोणाची दुस्मानकाय ना, तरी पूण म्हाका म्हजें देवाचें बरेंपण पळोवंक मेळना. कित्याक? देवाचें उतर शिकोवंक वेळ दिवंक ना. देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर हांव पातयेवंक ना. ओके, पूण तुका सांगू ब्रदर, खरें म्हणल्यार जे मेरेन म्हाका पेकोवणी मेवल्या न्हू ते मेरेन एक धाकटुलो पिरियड आहलो जेन्ना हांव देवाचें उतर शिकोंक नाहलो. अदरवायज पेकोवणी मेवल्या ते आयज मेरेन हांव तेंच कोत्ता. आयज जरी हांव हांगासर उबो आहा तुमच्या मुखार आयला जाल्यार ती पेकोवण ती सुरवात आहली. सो सदांच ते देवाच्या उतरान शिकोवन हांवें स्टडी केलां, देवाच्या उतरान प्रीच केलां, आमची हेल्पलायन आहा तातूंतय कॉल घेतालो, दुसरें हेर काम आहलें तें कोत्ता. सो ते देवाच्या उतरान एक कंटिन्युअसली आहलो हांव. तरी पूण म्हाका हें दिसतालें की कितें तरी उणेंपण आहा. एक
आय मीन हांव बिलीव करतालो देवाची भासावणी म्हाका खबर आसली ती भासावणी पळोवंक मेळना. पुतून म्हण सिस्टर आहा सो देवान देवान दिलां पूण हांवें स्वत मानूंक जाय की म्हाका मेळोलें म्हणून ऑलरेडी. आं ओके तितलेंच पुरो काय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हांगासर कितें जाता न्हू आमी जायतें कितें कोत्ता. आतां म्हज्या जिवितान जरी पळोवपाक गेलें हांवें म्हणोंक जाता हांव प्रीच कोत्ता, हांव फोनार लोकांक मिनिस्टर कोत्ता, हिंगा वेता थिंगा वेता, वास्को येता, पोंडा वेता, आनी खंयसर वेता. सो तोहें जाल्यार देवान म्हाका सगलें आपलें इतलें हांव कोत्ता देवाच्या राज्यान. देवान म्हाका सगलें दिवंक जाय न्हू. पूण म्हजो ब्लॉक खंय येयलो जाणय तूं जेन्ना प्रेशर येयलो न्हू सिट्युएशनान तेन्ना जितलें कितें हांव प्रीच कोत्तालो जितलें कितें हांवें शिकलेलें सगलें विसरलो. प्रेज गॉड. जेन्ना तो सिट्युएशन जे भाशेन टर्न जालें न्हू की कांय समजना कितें करूं पळय तें हांव बिलीव कोत्ता. हांव वचोन प्रीच कोत्ता. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड गॉड सप्लायज ऑल युअर नीड सगलें बिलीव कोत्ता सगलें जाणा हांव. पूण जेन्ना ते प्रेशर येयलो त्या सिट्युएशनान सिट्युएशन इतलें टफ जालें तेन्ना म्हजें मन फकत गेलें त्या प्रॉब्लमाचेर आनी कांयच मनान येना जालें. देवाचें उतर मार्क 11:24 फिलिपियन्स 4:19 कांयच मनान येना. फकत दिसता तो प्रॉब्लम फकत दिसता तो प्रॉब्लम. आनी तो प्रॉब्लम म्हाका येदो व्हडलो दिसोंक लागलो की देव म्हाका धाकटुलो जालो. आख्ख्या दिसांतल्यान ओके 12 वरां जागो आहा मे बी 11 वरां हांव प्रॉब्लमाचेर चिंतालो. 1 वर वयर सकयल करून आख्खें 1 वरूय न्हू कित्याक दुसरी चिंतना आसता येतात न्हू मनान. मे बी थोडीं मिनटां देवाक म्हणटालो देवा हांव भावार धरतां की तुवें म्हज्यो सगल्यो गरजो म्हाका फावो केल्याय म्हणून. 1-2 पाट म्हणटालो पूण उरलेलीं 11 वरां फकत मनान प्रॉब्लम येतालो. कित्याक तो एक जेन्ना प्रॉब्लम आसता तो प्रॉब्लम आमचे लागीं उलयतात न्हू वय. आतां दोंगर व्हडलो आमकां दिसता दोंगर आमचे लागीं उलयतात न्हू सगलें जाणू आमी. जेन्ना सगलें बरें चलता तेन्ना म्हाका सारकें इजी जाल्लें लोकांक सांगपाक अरे देवान आमकां अधिकार दिला जो मावंटन जो दोंगर तुज्या जिवितांत येता ताजेर ताका हुकूम घालपाक तुका देवान अधिकार दिला. तो हुकूम तुजो उजार कर तुज्या दोंगराक तूं सांग आनी तो तुका आयकतलो. हें बरें सगलें बरें चलतना म्हाका लोकांक सांगपाक सारकें इजी. पूण जेन्ना म्हजो टायम येयलो त्याच दोंगरा लागीं हांवें उलोवपाक हांव विसरलो. तो दोंगर व्हडलो जालो आनी तो दोंगर म्हजे लागीं उलोवंक लागलो. जेन्ना हांवें त्या दोंगरा लागीं उलोवंक जाल्लो आनी ताका हुकूम घालूंक लागलो तो दोंगर म्हजे लागीं उलोवन सांगपाक लागलो अरे तूं कोण हांव पळय केदो व्हडलो आहा पळय तो म्हाका क्रॉस करून तुज्यान वचोंक जाता. तूं म्हाका आलयतलोय हांव वयल्यान तुका आलयतलो. हो दोंगर म्हजे लागीं उलोवंक लागलो. आनी जेन्ना तो दोंगराचो आवाज आयकूंक लागलो तेन्ना देवाचो आवाज आहलो तो देव हें न्ही की देव म्हजे लागीं उलयना आहलो. देव म्हाका फुडें हांवें कितें करूंक जाय हें देव म्हाका सांगिना आहलो हें न्हू. देव स्वताच उलयतालो. पूण हांव कोणाच्या आवाजाक कान दितालो त्या दोंगराच्या त्या प्रॉब्लमाच्या. आनी देवाचो आवाज जालो लुआन लो लो. हो म्हज्या जिवितान एक व्हडलो ब्लॉक जालो. आनी जाय त्या टायमार एक फ्रस्ट्रेशन कहें जिवितान कितले दीस कांय समजना. एक तर फ्रस्ट्रेशनान ते भायर सरोन वचून चल न्हिदोयात म्हणून एक पाट न्हिदलो मनान चिंतना येना रेस्ट तरी जाता. न्हिदलो जाल्यार प्रॉब्लमांतलो भायर कसो येतलो कितें करूं कांय समजना आहलें. कित्याक म्हज्या जिवितान व्हडलो कोण जाल्लो तो प्रॉब्लम. आनी तेंच जाता खूब जाणांचे जेन्ना दुसऱ्याक एडवायस दिवंक सारकें इजी तो सेम एडवायस आमच्या प्रॉब्लमान अप्लाय करून व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक
जे मेरेन दुसरो कोण प्रॉब्लमान आसता तितले आमी ते मेरेन आमी ते हॉट सिटार आसना न्हू. ताका कितें फील जाता, ताका कितें दिसता तें आमकां खबर आसना. आमी म्हणटा ओके हें उलोवंक जाय, तें करूंक जाय, हें कन्फेशन करूंक जाय, तें बिलीव करूंक जाय. दुसऱ्याक सांगपाक सारकें इजी. पूण जेन्ना आमचोच टायम येता तेन्ना आमी तेंच बिलीव करूंक जाय न्हू. आमी ताका सांग दुसरे आनी कोणाक एडवायस दिता पळय तें आमी बिलीव करूंक जाय की देवान आमकां अधिकार दिला म्हणून. आमी बिलीव करूंक जाय त्या अधिकारान आमी आमच्या दोंगराक सांगूंक जाता, ताका हुकूम घालूंक लावंक जाता म्हणून. आमी कितें कन्फेस करूंक जाय तें आमकांय खबर आहा. सेम वायट बूक जो आमचे लागीं आहा आमी दुसऱ्याक दिता, तोच वायट बूक आमी उगडून कन्फेशन करूंक जाय. पूण हें आमी जेन्ना हॉट सिटार आसता त्या प्रेशर येता तेन्ना सगलें विसरता. जालां तुमकां वो म्हाकाच जालां? प्रेज गॉड. आनी कित्याचो तुकडो आसना फकत तो प्रॉब्लम दिसता फुडल्यान, देव लेगून फाटल्यान वता. पूण एक बरी वस्त म्हणटा ती दीस इज नॉट दी एंड. जेन्ना हें जाता तेन्ना लेगून देव साणिना. देव साणिना कित्याक देव जाणो ताजे शिवाय आमच्यान आनी कितें करूंक जातलें. जोरी तर आमी आमच्या प्रॉब्लमांतली भायर सोदतलीं जाल्यार सगल्यांकीन बरी वाट ती देवाची वाट. आनी देव दयाळ आमचो कुरपेन बोल्लोलो, ताजी कुरपा सदांच आमचे सांगाता आसता. आनी तेच कुरपेन जेन्ना आमी लेगून ताजें आयकना, ताचो तावो आयकूंक आमी चुकता तेन्ना लेगून तो आमचे लागीं उलोवपाचो बंद करिना. आनी हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक जेन्ना म्हाका आनी कांयच दिसना आहलें सोडून तो दोंगर, तेन्ना लेगून देवान म्हजे लागीं उलोवपाचें बंद करूंक ना म्हणून. जोरी तर ताणें म्हजे लागीं उलोवपाचें बंद केल्लें, म्हाका गायड करपाचें बंद केल्लें, म्हाका हेल्प करपाचें बंद केल्लें जाल्यार हांव त्या दोंगरा फुडल्यान सारको शेणटलो आहलो. तो दोंगर म्हाका खातलो आहलो. पूण तो आमचे लागीं उलोवपाक कंटिन्यू करता. तो केन्नाच साणिना. फकत जरी तर तो उलोवपाक कंटिन्यू करता जाल्यार आमी आमच्या मनाक ट्रेन करूंक जाय आमी कोणाचो तावो आयकता पळय ताजेर. सी आमी दोगां जाणां उलयता, थंयसर एक तिसरो मनीस आहा. ओके, आमी दोगांय जाणां तिचे लागीं उलयता. ओके, बाराबरीत उलयता. हांवूय तिका 4 वस्तू सांगता, तूंय तिका 4 वस्तू सांगता. ती कोणाचें म्हणून आयकतली? पूण जोरी तर आमी दोगांय बाराबर उलयता, जोरी तर ती डिसायड करता की ती म्हजें आयकची ना, ती फकत तुजें आयकतली. हांगासर हांव आहा, हिंगासर तूं आहाय आनी मोदें आसा ती. दोगांय आमी बाराबार फाटाफाट उलयता तिचे लागीं. पूण ती डिसायड करता आपूण कोणाचें आयकतली पळय ती. जें हांव कितें म्हणटा तें तेका कान बेरो करून तूं कितें म्हणटाय, जेन्ना ती तूं कितें म्हणटाय ताजेर आपलो कान दिता तेन्ना हांव कितें म्हणटा तें आनी तिका आयकूं येवचें ना. जाता? एके वाटेन हांव आहा, दुसरे वाटेन तूं आहा. मोदें आहा ती. दोगांय आमी तिजे लागीं कितलें कितें उलयता. जे मेरेन ती म्हाका कान दिता ते मेरेन हांव जीं कितें उतरां उलयतां ती तिच्या कानान वेतली, ती तिच्या मनान वेतली. पूण ती म्हाका कान बेरो करून तुजे वाटेन टर्न जाता आनी तुका आपल्याचो कान दिता जाल्यार तूं कितें म्हणटाय तें तिच्या कानान वचोन तिच्या काळजान रिगतलें. जाता? आतां एके वाटेन दोंगर उलयता, दुसरे वाटेन देव उलयता. मोदें आहा आमी. आमच्यांनी ट्रेन करूंक जाता आमकांच आमी कोणाक कान दिवता आनी कोणाक कान बेरो कोत्ता पळय तो. जाता? आमचे फॅमिलीनूच जरी एग्जाम्पल घेतलो वय, भुरगीं आतां कोत्तात जायते पावटी कितें तरी जाय, एक फोन जाय धर तूं, वो एक मोटरसायकल जाय, ओके, गाडी जाय, आनी वचोन डॅडीक विचारतात. डॅडीक विचारता, डॅडी सगळे रिजन दिता, ना आजून ना, तूं पयलो कॉलेजीन वच, शिंक, मोटरसायकल घेवन दिली तुका, फोन घेवन दिलो तुका, तूं डिस्ट्रॅक्ट जातलोय. आनी डॅडी जाय ती रिजनां दिता, ना म्हजे लागीं इतलो बजेट ना आतां, तूं मागताय तो चड म्हारग फोन, आतां तो तितलो बजेट ना. भुरगो कितें करता?
डॅडी कितें सांगता तितल्याकूय कान बेरो कोत्ता आनी मामीशी येता. जाता? हा भुरगीं हा केलां केन्ना प्रेज गॉड. कोत्ता न्हू. कित्याक भुरग्याक डॅडी कितें सांगता तें आयकूंक नाका, तें मानून घेवंक नाका. तो जाणो जेन्ना आपूण मामीक कान दितलो तेन्ना मामी आपल्याचें आयकून घेतली आनी मामी आपूण जें कितें मागता तें आपल्याक दितली. भुरग्यान डिसायड केलें कोणाक कान बेरो करपाचो आनी कोणाक आपल्याचो कान उक्तो करपाचो पळय तो. वय तेच भाशेन मामीनी करूंक जाता. मामी म्हणटा एके वाटेन आपल्याचो भुरगो येवन आपले लागीं अमक्यो वस्तू मागता, एक फोन मागता, एक मोटरसायकल मागता, एक कंप्युटर मागता, वो कितें मागता. दुसरे वाटेन आपल्याचो घोव म्हणटा नाका ह्या म्हयन्यान बाजेट ना वा ताका इतल्यो म्हारग वस्तू दिवपाची गरज ना. मामीनी डिसायड करूंक जाता कोणाक कान बेरो करपाचो आनी कोणाक कान उक्तो करपाचो पळय तो. जरी तर आपल्या भुरग्याक कान उक्तो कोत्ता जाल्यार घोवाक कान बेरो कोत्तली, घोवाक कान उक्तो कोत्ता जाल्यार भुरग्याक कान बेरो कोत्तली. वय सो दर एकल्यान आमी कोणाक आमी आमचो कान बेरो कोत्ता आनी कोणाक आमचो कान उक्तो कोत्ता तें आमच्यांनी डिसायड करूंक जाता. आमी आमच्या दोंगराक कान बेरो कोत्ता ऑर देवाक कान बेरो कोत्ता तें आमी डिसायड करूंक जाता. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हे मानता तुमी? ओके. प्रेज द लॉर्ड. हाचेर डिसायड जाता कोणाची आमी उतरां मानून घेता पळय तीं. कित्याक पळय सगलें कित्याचें दवरलेलें आहा. भावार्थ येवच्या पयलीं कितें येवपाक जाय. सिस्टर जे भशेन म्हणटा आनी तिणें सारकें म्हणलां. आमी जो भावार्थ घेवन चलता तो भावार्थ आमचो थीर आसूंक जाय. पूण भावार्थाचो लेवल सदांच एक आसना न्हू. की जो भावार्थ आमी स्टार्टिंगूच आहलो तो मरोपर्यंत तो सेम लेवलाचेर आसतलो म्हणून केन्ना वयर वता केन्ना खाला वता. जाता? हें कित्याचेर डिपेंड आसता. वयर वता खाला जाता. जाणो तुमी आन्सर आयकला, खूब पाटी आयकला. भावार्थ येवच्या पयलीं कितें येता. म्हाका फकत तोंडां हालता आयकूंक काय येना. भावार्थ येवच्या ना. ओके मे बी क्वेश्चन दुसरे भाशेन जाता. जरी तर आमकां भावार्थ येतलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. ओके स्क्रिप्चरूच घेवया. चल सगळो डावट क्लियर जातलो. रोमन्स 10:17. ओके रोमन्स 10:17 पळोवया कितें म्हणटा पळय तो. म्हणटोच रोमन्स 10:17 म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. सो जरी तर भावार्थ येतलो त्या भावार्थ येवच्या पयलीं आमी देवाचें उतर कानार घेवंक जाय. जेन्ना वय सारकें. कित्याक जोशुआ 1:8 म्हणटा ते भाशेन जोशुआ 1:8 म्हणटा देवाचें उतर सदांच आमच्या तोंडार आसूं. सदांच आमच्या तोंडार आसूंक जाय आनी तें आमी उच्चारूंक जाय. उच्चारलें म्हणटा कितें जाता तेंच उतर आमच्याच कानान वता. तेंच उतर आमकांच आयकूं येता. ती एके वाटेन जो देवाचें उतर आमकां आयकून 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 तो भावार्थ येता. हे वाटेन जेन्ना प्रिचींग जाता केन्ना कोण येवन आमकां देवाच्या उतराचो संदेश दिता तेन्ना कितें जाता तें देवाच्या उतराचें आयकप जाता. आनी जेन्ना तें उतर आमच्या कानार पडटा आनी तें आमी आयकता ताका आमी कान दिता तेन्ना त्या उतरांतल्यान तो आमकां भावार्थ येता. वय सो आमचें एक कान जावन आसा तें एक गेट कही एक दारवंटो कहो कान आनी दोळे. जें कितें आमी आमच्या कानांतल्यान भितर घेता आमच्या दोळ्यांतल्यान पळयता तें डिटर्मीन करता तें ताजेर दवरलेलें आहा की आमकां भावार्थ येतलो ऑर
भावार्थ्यान आजून भिरांत येतली वो दुबाव येतलो पळय तो सारकें जें कितें आमी आयकता जें कितें आमी पळयता तातूंतल्यान एक तर आमकां भावार्थ येतलो ना जाल्यार भिरांत येतली जें कितें आमी आयकता पळयता तें जरी देवाच्या उतराचेर दवरलेलें आहा देवाच्या उतरांतल्यानूच तें आमी आयकता आनी पळयता तेन्ना तो भावार्थ येता पूण देवाच्या उतराचे आड जरी आमी कितें आयकता आनी पळयता तेन्ना कितें जाता भिरांत येता वय आतां एकूच दवरलें न्यूज दवरया आमी टीव्हीचेर जावं पेपर सकाळचो येता पळय तो ताचेर जरी आमी वाचूंक गेलीं ओर आयकूंक गेलीं पळोवपाक गेलीं जाल्यार ते न्यूजान बरें कितें आसता आयज वाचला कोणें न्यूज पेपर आतां वाचला वचून जाल्यार ना म्हणटा वाचलं सारकें सांगात ते न्यूज पेपरान चडश्यो गजाली वायटूच आसतात कोणाक एक्सिडंट जाला खंयसर चोरी जाल्या कोणाचो मर्डर जाला कसलो स्कॅम जाला हातूंतल्यान भावार्थ येतलो दिसता टीव्हीचेर पयलें खंयसर वॉर जाता कोणाचेर अटॅक जाला हाचो रिजल्ट कितें जाता ते आमी आयकता न्हू पळयता भिरांत येता टेन्शन जाता टेन्शन वाडटा पूण जरी तर तें आमी रिप्लेस केलें की सकाळीं उठून पयले सुवातेर बायबल वाचता तेन्ना भावार्थ येता तेन्ना धीर मेवता सिट्युएशन कितें जावं दिसाचें कोल्लोय ट्रबल येवं जें सकाळीं आमी उतर वाचलां तें आमच्या मनान दवरता तेन्ना तें सिट्युएशन फेस करूंक एक धीर मेवता आदार जाता की जें आमी वाचलां तें ह्या सिट्युएशनान आमी अप्लाय केलें जाल्यार तो जाता आमकां देवाचो दावो तातूंतल्यान तो आमचो भावार्थ वाडटा ते सिट्युएशनाक फेस करूंक आमकां ती घोटाय मेवता कान आनी दोळे वायट न्हू पूण ते कित्याक उजाराक जाता ताचो रिजल्ट कितें जाता तो डिफरंट जाता कान आनी दोळे आमकां दिले देवानूच दिले ते आनी ह्या संवसारांत जियेताना ताचो खूब उपयोग पडटा पूण जरी तर ते आमी देवाच्या उतराक दिना जावन देवाच्या उतराचे आड जें येता ताका सगल्याक आमी आमचे कान दिता जाल्यार ताचो परिणाम खूब डिफरंट जाता एके वाटेन तर भावार्थ येता जरी तर आमी ते कान देवाच्या उतराक दिता ना जाल्यार दुसरे वाटेन वचोन न्यूज ओर आनीक कसली खबर कसली वायटाची खबर कोण दुयेंस आहा कितें जालां ताका जरी दिता जाल्यार भिरांत येता सारकें ताका लागून जेजू लेगून म्हणटा ओंप्याची वापार जेन्ना जेजू शिकयतालो आपल्या शिसांक तेन्ना जेजू म्हणटा इन मार्कुच्या शुभ वर्तमानान चॅप्टर 4 वर्स 24 जेजू म्हणटा तुमी कितें आयकतात ताजेर ध्यान दियात कित्याक आमच्या कानांतल्यान जें इन्फॉर्मेशन भितर वेता तातूंतल्यान एक तर भावार्थ वाडटलो ना जाल्यार भिरांत वा दुबाव येतले आनी आमचें जैत कित्याचेर दवरलेलें आहा भावार्थाचेर आमचे भितर भिरांत कितली आहा ताचेर हांव वाचतां 1 John 5:4 1 John, the first letter of John, chapter 5, verse 4. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जांकां देवान जोल्म दिला ताणी संवसाराचेर जैत व्हेलां पळय आतां कितें आनी ताच्यो आज्ञा देवाच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जांकां देवान जोल्म दिला ताणी संवसाराचेर
जोयत व्हेलां. कोणें संवसाराचेर जोयत व्हेलां? जांकां देवान जोल्म दिला पळय तो. सगल्यांक आमकां 2 जोल्म मेवल्या. एक आमच्या आवयच्या कुसव्यांतल्यान. दुसरो जोल्म आमचो जाला जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो राय आनी सोमी आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेतला, त्या दिसा आमचो दुसरो जोल्म जाला. आनी तो दुसरो जोल्म तो जो आमकां दिला तो देवान आमकां दिला. आनी त्या दुसऱ्या आमकां तो दुसरो जोल्म मेवला म्हणून आमी संवसाराचेर जोयत व्हेलां. ओके, पूण संवसाराचेर आमी कशें जोयत व्हेलां? फुडें वाचया. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. आमचो कितें? आमचो भावार्थ. आमकां दुसरो जोल्म मेवला. जेन्ना आमी जेजूक आमचो राय सोमी सोडवणदार म्हणून मानून घेतलो तेन्ना आमचो दुसरो जोल्म जाला. आमच्या आवयच्या कुसव्यांतल्यान न्हू, पूण देवा कडल्यान आमकां तो जोल्म मेवला. आनी त्या जोल्मांतल्यान आमी संवसाराचेर जोयत व्हेलां. पूण कोहे भाशेन आमी तें संवसाराचेर जोयत व्हेलां? आमच्या भावार्था वरवीं. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आतां सगळें जोरी आमचे जोरी जोयत त्या भावार्थाचेर दवरलेलें आहा, भावार्थाचेर दवरलेलें आहा, जाल्यार कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तो भावार्थ वाडोवंक? आमची ओ देवाची? आमची न्हू. सो जोरी तर आमचो भावार्थ आमी वाडयतले हांव, तो भावार्थ वाडोवपाक आमी कितें करूंक जाय? तें आमी करूंकूच जाय. वय, आमी आमच्या पोरसांत आमो लायलो, शेजाऱ्या कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करचें ना की ताका येवन उदक घालूंक. तो आमो वाडपाक आमी ताका सारें घालतलीं, आमी ताका उदक घालतलीं. आमचो भावार्थ वाडपाक आमी तेंच करूंक नाका. जोरी तर आमचो भावार्थ आमचें जोयत संवसाराचेर, जाल्यार तो भावार्थ वाडपाक आमी ताका सारें घालूंक जाय, आमीच ताका उदक घालूंक जाय. तें आहा आमच्या हातीन. आतां तुमी ह्या जाग्यार सगळीं आयल्या कित्याक लागून? देवाचें उतर आयकूंक. जेन्ना देवाचें उतर तुमी आयकतात, दिसभर देवाचें उतर शिंकतात, तेन्ना घरा जेन्ना वेतात तेन्ना तुमी अनुभवतात की तुमचो भावार्थ वाडला. कित्याक दीस रात तुमी देवाचें उतर आयकतात, देवाच्या उतराचेर नियाळ करतात. कित्याक हें तुमी तुमच्या हातीन घेतलां. फकत जरी तुमी हांगा येवन बसलीं, आयकोना कोण कितें सांगता पळय तें, जाल्यार भावार्थ वाडचो ना. कित्याक भावार्थ येता तो देवाचें उतर आयकून. आनी देवाचेर उतर जें कितें आयकता त्या देवाच्या उतराचेर दवरलेलें आयकून. तेन्ना आमचो तो भावार्थ वाडटा. आमी तें हातीन घेवपाक जाय. कोहे भाशेन आमी तो आमचो भावार्थ आमच्या भावार्थाचो कॅर घेतले, ताका उदक घालतले, ताका सारें घालतले. आनी तें जाता कितें आमी आयकता ताचेर. वय, हालेलुया. एक तर आयकता, दुसरें कितें पळयता पळय ताचेर. जायते फावटी टीव्ही जरी पळयता जाल्यार दोनी बाराबर जाता. आयकोपूय आनी पळोवपूय बाराबर जाता. वय, पूण एक पाट अशें जाता की आमी आयकतांय खरी, पळयता खरी, तरी पूण जेन्ना सिट्युएशन येता ओ प्रॉब्लम येता तेन्ना आमचो भावार्थ ते वाटेन आमकां आलता. हो भावार्थ आलोवंक पावता कित्याक आमचें मन तें देवाच्या उतरायलें उठोन प्रॉब्लमाचेर वेता. हालेलुया. आतां शिसांक जरी दवरले, चारूय शुभ वर्तमान आमी वाचलीं, कितले फावटी आमकां पळोवंक मेवता शीस दीस रात जेजू बाराबर आसताले. पूण जेन्ना कितें प्रॉब्लम येता तेन्ना तांचो भावार्थ आलतालो. जाला न्हू. दीस रात ते जेजू बाराबर आसताले. जेजू कितें अजापां कोत्ताले ते सगळे ते पळयताले. जेजून जेन्ना तांकां भायर पासून धाडले दोग तेन्ना तांणी आपल्या हातींतल्यान जेजूच्या नांवाचे पदवेन देंवचार काडले, हात धरून लोकांक पेकोणी मेवली, तेंवूय तांणी पळयलां. तरी पूण जेन्ना प्रॉब्लम येता तेन्ना परतून तांचो भावार्थ आलूंक लागता. कितें कारण काय? सगळ्यांनी ताणें देवाचें उतर तें दीस रात तर आयकतालेच, कित्याक सगळोकूच जेजू बाराबर आसले. जेजू जी मिलाग्री करतालो ते पळयताले. आनी त्यो मिलाग्री थोड्योच न्ही न्हू. एका दिसांतल्यान 2 मिलाग्री, 2 पेकोण्यो न्ही.
आजरांनी जेजू 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 कडेन लोक येतालो ते आजरांनी बेकोणी ते दिसांनी रात पळयताले तरी पूण जेन्ना प्रॉब्लम येतालो तेन्ना तांचो भावार कित्याक घालतालो तेन्ना तांचो भावार कित्याक घालतालो हाचोय आन्सर न्हू आमचो देव आमी जरी म्हणटात देव दयाळ देव कुरपेन बोल्लोलो देव आमचे लागीं सदांच उलयता बिकॉज असलीं जेन्ना क्वेश्चनां येता न्हू देवान ऑलरेडी आन्सर दिल्लो आहा ताच्या बायबलान खंयचो जाणो तूं हालेलुया कितें म्हणलें तुवें नॅचरल ओके आय रिमेंबर दॅट वर्ड ओके उगडास तर तुवें नॅचरल म्हणलें हांवें पळय तें ओके ओके आमी पोत्तून या मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 6व्या आवेस्वरान ओके यस आतां मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 6व्या आवेस्वरान आमकां खबर बायबल आमकां खबर सांगता जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता आनी ते 5,000 लोकांक जेवण दिता तें खंयचें आतां जेजूची बरी व्हडली केटरिंग कंपनी हाडली सदां आमकां सांगलें जेजू कार्पेंटर हाडलो पळोवंक गेल्यार हाजी केटरिंग कंपनी हाडली वय ना न्हू तें खंयच्यान जेवण येयलें 5,000 बाय द वे फकत दादले आं पळोवंक गेल्यार हिंगा कावंट घेतले दादले कितले आनी बायलो कितले आनी थिंगासर तो कावंट लायलो जाल्यार एक्चुली लोक कितलो जातलो 5,000 दादले ताजेकीन डबल जरी बायलो धरल्यो लोक जालो 15,000 आनी तातूंत भुरगीं आनी भुरगीं हाडलीं म्हणून शुअर आहा कित्याक जीव उंडो आनी मासले घेवन येयलो तो एक भुरगो हाडलो भुरगीं 15,000 मिनिमम लोक आतां 15,000चें केटरिंग करपाक कितलो सगळो लोक जाय 15,000चें जेवण 15,000 लोकांक पावता तितलें जेवण सोंपें तें आहा कोण घेता ऑर्डरी बी जेवणाच्यो घेता आं सिस्टर बेस्ट पर्सन ओके जरी तर तुका 15,000 लोकांची ऑर्डर येयली कितले दीस लागतले सिस्टर सांग प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आं सिस्टर जरी तर फाल्यां हिंगा 15,000 लोक येता जातलें जेवण रांदूंक 15,000 लोकांचें सिस्टरीन सारको आन्सर दिलो आपूण कांय करिना बाबा जेजू करतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड सिस्टर आपलो भावार्थ उलयता हालेलुया तर हें शिसांनी पळयलें 5 उणे 2 मासल्यो जेजून घेतल्यो आनी बापाक आर्गां दिवन तो लोकां मदें वांटूंक लागलो आनी जेन्ना तो वांटूंक लागलो तेन्ना ताच्या हातीन कितें हाडलें तें मल्टिप्लाय जावन सगल्यांक पावलें सगल्यांनी पोटभर जेवलीं आनी उदीक उरलें हाडलें पयले सुवातेर इतलेंशें उरलें निमाणें इतलें ही एक ल्हान मिलाग म्हाका दिसना आयज जरी फाल्यां जरी आमचें ते भाशेन जेवण मल्टिप्लाय जालें सिस्टरीन एकल्याकूच पावता तितलें हाडलेलें आनी सगलीं जेवलीं तातूंत सगलीं आमी अजापान बसतलीं वय आतां हेंवूय शिसांनी पयल्लें न्हू शीस हाडलें बाराबर जेजून जेन्ना हें अजाप केलें तेन्ना शीस बाराबर हाडलें ओके तांणी सगलें पयलें हें आनी हें जाल्या उपरांत सांज जाली दीस काबार जेजू म्हणपा लागलो ओके आतां आपूण कुशीन सोदता रोजार करूंक वेता तुमी एक काम करात बोट घेयात तुमची आनी दर्या जो आहा क्रॉस करून दुसरे वाटेन वचात सेम चॅप्टर 6 मार्क चॅप्टर 6 वर्स 45 जरी आमी वाचलो जाल्यार हें म्हणटा की देवान ओके हांव वाचता ओके मागीर आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून आपल्या शिसांक वेगीं व्हड्यार चडून आपणा आदीं पोलतोडी बेतसायदे लागीं वचूंक लायले इंग्लीश ट्रान्सलेशनान जरी आमी वाचलें न्हू जाल्यार ताचो मिनींग हो जाता की जेजून तांकां फोर्स केलें ओ जेजून तांकां पुश केलें कित्याक ते
हे वचोंक सोदिना आहले. आतां कित्याक लागून ते वचोंक सोदिना आहले आसतले? फुडें वचोन जरी आमी वाचीत आमकां बायबल सांगता की जेन्ना ते पोलतोडी वेताले तेन्ना येदें व्हडलें तुफान येयलें दर्यान, येदें व्हडलें मोड येयलें की जो दर्या क्रॉस करूंक नॉर्मल सिट्युएशनान 2 वरां लागतालीं ते 9 वरां ते दर्यान शिरकोन आहले. ट्राय कोत्ताले हे वाटेनसान पोलतोडी वचोंक. 2 वरांची वाट. ते कितलो को ट्राय कोत्ता? 9 वरां. 9 वरां ते ट्राय कोत्ता. आतां ते कोण आहले? चडशे जाण तांदूंतले तारवटी आहले. आतां तारवट्यांक खबर आसतलें तेन्ना तांचे लागीं मोबायल बिबायल कांय नाहलो वेदर चॅक करपाक. ते पळोवन पारकिताले आसतले की केन्ना मोड येतलें, केन्ना दर्या कोहे भाशेन बिहेव कोत्तलो पळय तो. जाता आयज लेगून थोडे जाण कोत्ता न्हू, दर्याक पळोवन मोडपाक पळोवनूच सांगता ते आयज सांजे मोड येवपाचें आहा म्हणून, आयज सांजे भायर वचोंक नाका म्हणून. हेंवूय तांकां खबर आसली आसतली वय. मे बी हांव म्हणटा बरयलेलें ना खरें पूण म्हाका दिसता की ते वचोंक सोदिना आहले कित्याक ते तारवटी जावन आहले आनी तांकां मे बी गमोन आयल्लें की आयज रातीक मोड जावचें आहा म्हणून. तरी पूण जेजू म्हणटा तुमी तुमच्या बोटीन चडात आनी पोलतोडीक वचात. आनी ते आज्ञा मानतात आनी वेतात पोलतोडी वचोंक भायर सरतात. 2 वरांची वाट. मोदें जेन्ना ते पावता तेन्ना ते आपले व्हडें ताणटात पूण वारें दुसरे वाटेंतल्यान इतलें स्ट्रॉंग आसता की ते 2 वरांची वाट कंप्लीट करूंक तांकां 9 वरांय पावना कित्याक आजून लेगून ते मोदेंत आहले. आनी हें जेन्ना मोड तें जाता तेन्ना ते पळयतात एक कोण तरी उदकाचेर चलोन सुसेगाद येता आमचे वाटेन. आतां तो जेजू. हातून कोणाक चड एक्सपिरियन्स आहलो दर्यान? शिसांक ओ जेजूक? शिसांक न्ही. कित्याक ते दीस आनी रात दर्याचेरूच आहले, दर्याचेर चिंताले. कोहें व्हडें हिंचोर चलोवंक जाय, केन्ना वारें कोहें मारता त्या वाऱ्याक आमी कितें करूंक जाय तें तांकां चड खबर आहलें. ते ह्या आतां मोडान स्ट्रगल जाता पूण जेजू त्याच मोडान उदकाचेर चलोन येता. ल्हान मिरेकल ओ कोणें केन्ना चिंतोंक जायना पळय तोल्लें जेजू कोत्ता वय. इट्स अ बीग मिरेकल न्हू. फर्स्ट ही डीड वॉट? जेजून पयलें कितें केलें? 5 सुणे 2 मासल्यो घेवन आजरांनी लोकांक जेवण दिलें. सेम रातीक तो उदकाचेर चलोन येता. उदकाचेर चलोन येता पूण शिसांचें मन कितें जाता? जेजूक जेन्ना पळयता पयलें मन तांचें तो जेजू आसतलो म्हणून वचना. तांकां पयलें दिसता हो कोण भूत येता. शिसांक पयलें दिसता आरे हो आनी कोण उदकाचेर चलोन येता भूत आसतलो. कोण चिंतूंक वचना की आरे तो जेजू आसतलो म्हणून. आमचें मन तहें जातलें काय? पयले सुवातेर मातशें कोणें आवाज येयलो हांव हें आंग बी शीर दिता सारकें. सारकें न्हू. कित्याक पयलें मन आमचें कित्याचेर वता? कितें वायट जातलें, आरे बापरे वायट जातलें ताचेर वता मन आमचें न्ही की बरें जातलें. हातून शिसांक कोण व्हडलो आहलो? भूत व्हडलो आहलो की जेजू व्हडलो आहलो? हें न्ही की ताणें केन्ना अजापां पळोवंक ना म्हणून. साबार अजापां पळयल्या जेजू सांगता जेजूच्या हातींतल्यान. पूण जेन्ना एक अजाप दिसता तेन्ना लेगून पासून तांचें मन पयलें जेजूचेर वचना. मन पयलें आनीक दुसऱ्याच जाग्याचेर वता. दुसऱ्याच जाग्याचेर वता. हें कित्याक लागून? कित्याक लागून? कित्याक? पोत्तून आमकां सेम चॅप्टर सांगता. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 52. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 52. आनी ते आपणा भितर एकदमूच थोटाकले. जेन्ना जेजूक पयलो भियेले आनी थोटाकले चिंतोन की तो भूत म्हणोन. हें कित्याक? कित्याक बायबल आमकां सांगता वर्स 52 कित्याक जोड मोनाचे जावन
वाडयल्ल्या उंड्याचो अर्थ तांकां मेळूंक नासलो. जरी तर हांव इंग्लिशीन वाचीत जाल्यार म्हणटा बिकॉज दे डीड नॉट कन्सिडर द मिरेकल ऑफ द लोव्स बिकॉज their हार्ट वॉज हार्डंड. जोड मोनाचें जावन वाडयल्ल्या उंड्याचो अर्थ तांकां मेळूंक नासलो. कित्याक ओजापां तांणी जायतीं पळयलीं पूण त्या ओजापांचेर ते नियाळ करिनाहले. पळयताले भायर गेले तांकां पडटाली विसर. कित्याक ते पळोवंक लागताले ओके आतां सिट्युएशन कितें आमचे कसले सिट्युएशनान आमी आहा ताचेर तांचें ध्यान वेतालें. ताचेर ते चिंतोंक लागताले. तांचें चिंतप ते सिट्युएशनाक पळोवन चड जातालें न्ही की ते जेजून जी ओजापां केल्या ताचेर. कित्याक पोत्तून मार्कुच्या शुभवर्तमानान 8व्या आवेस्वरान जरी आमी गेले जेजू परतून 4,000 लोकांक जेवण दिता. आनी तेवूय जेवण 4,000 लोकांचें आसना. थोड्यांत कितें आसता आय थिंक 7 उणे आसता. ते मल्टिप्लाय करून आनीक 4,000 लोकांक जेजू जेवण दिता. हेवूय शीस पळयतात. पूण तें जावन न्हू आनीक एक सिट्युएशन येता की ते बोटीन भितर सरतात पूण बोटीन आतां सगळे लोक हाल्लो तो जेजू सरशी आयल्लो त्या लोकांक परतून धाडून ते जेन्ना बोटीन भितर सरतात पोलतोडी वचों तेन्ना ते पळयतात अरे आमी जेवण घेवंकूच ना. एकूच उंडो आहा आमचे लागीं. आनी ते गुणगुणूंक लागतात आतां कितें करपाचें. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा आजुनूय तुमकां समजोंक ना. इतलें तुमी पळयलां तरी पूण तुमकां समजना. पळोवनूय तुमी पळोवंक नाहलेले भाशेन कित्याक करतात. आयकुनूय तुमकां कान आसुनूय तुमी आयकूंक नाहले भाशेन कित्याक करतात. आजून तुमकां समजना. हें तांकां समजना. परतून भिरांत येता. कित्याक जे ओजापां ते पळयताले तांचेर ते नियाळ करिनाहले. आनी नियाळ करिना जावन रोखडेच दुसरे कडेन गेले. ते पयलें ओजाप पळयलें ताचेर तांकां विसर पडटाली. 5,000 लोकांक जेवण दिवप सादी वस्त न्हय. परतून आनीक 4,000 लोकांक जेवण दिवप 7 उण्यांतल्यांनी सादी वस्त न्हय. पळोवंक गेल्यार तांचें मन कितें जावंक जाय आसलें अरे आमचे लागीं जेवण ना लेगूच पूण हा जेजूक तो एक उंडो दी. परतून सुपरनॅचुरली तें ओजाप जावन सगल्यांक जेवण पावतलें. हें मन जावंक जाय आसलें न्ही तांचें वय की ना. पूण तांचें मन तें जायना. कित्याक ते ओजापां ते पळयताले ताचेर ते नियाळ करिनाहले. ते आपल्या मनान नियाळ करिनाहले म्हणल्यार कितें बोन चिंतप. ताचेरूच चिंतप. ते मनान आपल्या घोट धरप. जरी तो नियाळ करिना जाल्यार तें ओजाप जें पळयलां ताचेर विसर पडोंक जाता. आनी हेंच त्या शिसांच्या जिवितान जातालें. हें न्ही की जेजू लागीं पदवी नाहली. जेजू तोच. जेजून जरी 5,000 लोकांक जेवण दिलें 4,000 लोकांक जेवण दिलें जाल्यार आपल्या 12 शिसांक जेवण दिवंक जायना जेजून. तांकां भिवपाची कसली तरी गरज आसली ना. जेजू तोच. जेजूची पदवी तीच. हें न्ही की जेजूची पदवी उणी जाल्ली 5,000 जाणांक 4,000 जाणांक दिवन आनी कांय उरोंक ना. ताची पदवी उणी जावंक नाहली. पूण जरी तर ते शीस जेजूची पदवी पळयना जेजूची मोहिमा पळयना तें जेजू लागीं कितें उणें आहा म्हणून न्ही पूण कितें उणें आसलें तें शिसा लागीं. जरी तर हांव आनी तूं जरी आयज जेजूची पदवी पळयना हें न्ही की जेजूची पदवी काबार जाल्या वो ताका आनी खुशी ना की आपली पदवी आमचें मोदें हाडूंक दाखोवंक. जरी तर पळयना हें जाता कित्याक आमचें मन देवाचेर ताच्या ओजापांचेर ताणें जें कितें केलां ताणें जें कितें आमकां बासायलां जेजून आमचे पासत कितें केलां ताचेर उरोना जावन आमचें सिट्युएशन कितें आहा आमचें उणेंपण कितें आहा आमकां कितें उणें आहा आमकां कित्याची गरज आहा ताचेर चड वेता. बँकान पयशे ना घरा कडेन जेवण ना कुडीन भलायकी ना घरा कडेन भुरगीं शिकोनात घोव पियोन येतात सगलें जाची कित्याची आमच्या जिवितान उणेंपण आहा ताचेर आमचें मन सुबेज वेता. हो प्रॉब्लम म्हाका जातालो. हांव म्हणटालो न्ही
जो जो दोंगर हारलो तो म्हजे लागीं व्हडल्यान उलोवंक लागलो. कित्याक? जेजू तोच, जेजूची पदवी तीच, पूण उणेपण कोणा लागीं हाडलें? म्हजे लागीं. म्हजें ध्यान, म्हजो शिंतीद खंय गेल्लो? हांव कित्याचेर नियाळ करतालो? दोंगराचेर. म्हजे लागीं कितें ना पळय ताचेर. न्हय देवान म्हजे पासत कितें केलां ताचेर. देवान हें न्ही की म्हज्या जिवितान हांवें पयलीं देवाची पदवी पळोवंक ना. जरी तर आयज हांव हांगा आहा जाल्यार तें स्टार्टींग ताची सुरवातूच जावन हाडली म्हजें हिलींग. जें दोतोरांनी सांगलेलें केन्नाच ताका कांय वखदूच ना म्हणून. तें जेजूचेच पदवेन म्हाका ती पेकोवणी मेवल्ली. हें वचप हांवें म्हज्या जिवितांत पयलें. पूण जेन्ना दुसरो प्रॉब्लम येयलो तेन्ना हांव विसरलो. त्या जेजूची पदवी म्हज्या जिवितान हांवें पळयल्ली, म्हज्या फॅमिलीच्या जिवितान हांवें पळयल्ली. हेर बायबलान हांवें जी जेजूची पदवी पळयल्ली ताचेर नियाळ करिना जावन हांव म्हज्या प्रॉब्लमाचेर चड नियाळ करूंक लागलो. कितें उणेपण आहा ताचेर चड नियाळ करूंक लागलो. ताचेरूच म्हजें चिंतप सगलोगत हाडलें. तातूंत हांवें म्हजेच फाटेंतल्यान जेजूक ब्लॉक घातलो ताची पदवी दाखोवंक. कित्याक जेजू फोर्सफुली येवन म्हज्या जिवितान कांय करचो ना. तो कुरपेन बोल्लोलो, तो दयाळ, पूण ताचे सांगाता कितें जाय? म्हजोय भावार्थ. जरी तर हांव म्हज्या भावार्थान आलतां जाल्यार जेजू फोर्सफुली येवन म्हज्या जिवितान करचो ना. ताणें जी कृपा आमच्या जिवितांत ओतल्या ते कुरपे बराबर आमचो भावार्थूय आसूंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आनी हाका लागून हिब्रुजान जरी गेली, हेब्रेवांक बरयलोले चिटीन 10व्या विस्वरांत 35वी ओळ. तर आतां सिस्टर वाचता? हिब्रूज 10:35. तर आतां तुमचें काळजीदारपण सोडून दिवं नाकात. कित्याक? ताका व्हडलें इनाम आसा. परतून वाच ब्रदर. तर आतां तुमचें कितें? काळजीदारपण. सिस्टर जें उलयताली वडो, जे भाशेन ती उलयताली तिचें काळजीदारपण आमकां सगल्यांक दिसतालें. जे भाशेन सिस्टर तुवें पयलेंच म्हणलेलें भावार्थ हांव म्हज्या भावार्थाली हालची ना. तें तुजें काळजीदारपण सगल्यांक आमकां दिसलेलें. असलेंच काळजीदारपण जेजू म्हणटा तें तुमी सोडून दिवं नाकात. तें काळजीदारपण, तें कॉन्फिडन्स ज्या कॉन्फिडन्सान आमी देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ धरून उबी रावतात. कितेंय यो कोणीय कितें म्हणूं हांव हालची ना. तें काळजीदारपण जेजू म्हणटा सोडून दिवं नाकात. कित्याक? ताका व्हडलें इनाम आसा. कित्याक ताका व्हडलें इनाम आसा. हालेलुया. थँक यू जीजस. फुडें वाच ब्रदर, वर्स 36. देवाची खुशी करून ताणें बासायलां तें. ताणें कितें केलां पळय तें? बासायलां पळय तें तुमी घेतल्यात जाल्यार तुमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. तुमी सोंसणीकायेची गरज आसा. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. पयले सुवातेर जेजू आमकां सांगता, देव आमकां सांगता तुमचें जें काळजीदारपण आसा, जे भाशेन जे परी तुमी भावार्थ दवरला, हालो ना पळय तसलो, दोलो ना पळय तसलो भावार्थ जो तुमी दवरला तो सांडून दिवं नाकात. पूण जेन्ना असल्या भावार्थान काळजीदारपणान तुमी चलतात तेन्ना जी बासावणी देवान जी केल्ली आहा ती पुरी जाय मेरेन सोंसणीकायेन चलात. घेतलात जाल्यार तुमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. सोंसणीकाय म्हणजे कितें? पाशियेंस. सोंसणीकाय म्हणजे पाशियेंस. कित्याक आतां अब्राहमाची जरी आमी खबर करता, अब्राहमाकूय बासावणी देवान केल्ली की तो अब्राहम व्हडल्या राष्ट्रांचो, जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो म्हणून. आनी कितल्या पुतां वरवीं? एका पुता वरवीं.
आतां बासावणी मेवली ताका तो जेन्ना 75 वर्सांचो आहलो पळय तो रोकडोच ताका तो पूत बासायल्लो पूत मेळोंक ना. तो पूत मेवपाक देवान जी बासावणी केल्ली ती पुरी जावपाक आनीक 25 वर्सां लागलीं. आतां ती 25 वर्सां कित्याक लागून लागलीं हो प्रश्न येता न्हू मनान. अब्राहमाक मनान येवंक जाता, अरे देवान म्हाका बासावणी केल्या, हांव म्हजो भावार्थूय उजार कोत्तां, तरी पूण जें कितें बासावणी म्हाका मेवल्या देवान बासायलां तें पुरें जायत ना. कित्याक? तें कित्याक? पूण बासावणी पुरी जाली, पूण ती पुरी जाय मेरेन अब्राहमाक सोंसणीकायेन रावचें पडलें, पाशयेंसान रावचें पडलें. जोरी तर अब्राहमान आपलें काळजीदारपण, आपलें पाशयेंस सोडून दिल्लें जाल्यार तो ते बासावणी पुरी जावंक मेरेन बासावणी पुरी जाता ती पळोवंक पावतलो आहलो ना. कित्याक जोरी तर ताणें आपल्याचें काळजीदारपण आपल्याचें पाशयेंस सोडून दिल्लें जाल्यार तो दुबावान वेतलो आहलो. तो देवाक क्वेश्चन विचारतलो आहलो, अरे तुवें म्हणलेलें म्हाका हें जातलें म्हणून आजून लेगून जावंक ना, म्हाका दिसना तुजे लागीं जातलें म्हणून. जाता न्हू, हांवें पासून म्हणलां जायते पाटी, सॉरी जिजस. जिजस इट्स बीन हांवें म्हणलां की जेजू इतलो तेंप जालो म्हाका दिसना हें आनी जातलें अशें. हांव कोणाचेर दुबाव कोत्ता? म्हाजेर दुबाव कोत्ता ओ जेजूचे एबिलिटीचेर दुबाव कोत्ता, ताजे पदवेचेर दुबाव कोत्ता. आनी जेजूचे पदवेचेर दुबाव करप सारकें? आमच्यांनी चिंतूंक लेगून जाता जेजूची पदवी कितली पळय ती. हालेलुया. हें केन्ना जावंक पावता? जेन्ना आमी आमचें काळजीदारपण आनी आमचें पाशयेंस सोडून दिता पळय तेन्ना. आतां आमचें काळजीदारपण जे परी आमी आमच्या भावार्थाचेर थीर रावता, आमचें पाशयेंस घट धरून आमी रावता तेन्ना आमी आमचें चिंतना बगोर तें करूंक जातलें. जोरी तर आमचीं चिंतना आमी सगळीं दुसरे वाटेन वता की सगळें आमच्या चिंतनांनी आमी हें घडून हाडटा की ती बासावणी जी आहा ती केन्ना जावचीच ना म्हणून. प्रॉब्लम आहा जाल्यार आमकां कॉन्फिडंट रावंक जातलें. जोरी तर आमची चिंतना हेंच जाता की अरे देवान बासायलें खरें पूण जायना. कित्याक जायना? म्हजे लागीं कितें उणें जालां काय? हांवें आनी कितें करूंक जाय काय? अरे प्रॉब्लम तर येता, पयशांची गरज फाल्यां आहा, हें दुयेंस आतां वर्सां वयर जालें तरी पूण वचना. हांव बिलीव कोत्तां जोरी तर म्हजें चिंतप हाचेर सगल्याचेर वेता जाल्यार म्हजें कॉन्फिडन्सूय उरतलें, म्हजें काळजीदारपण आनी कितलें उरतलें तें हालतलें न्हू. आनी जितलें आमी हें चड चिंता की जायना, कित्याक लागून जायना, कितलो तेंप जालो, तेन्ना तें आमी आमचें काळजीदारपण सोडून दिता. आमी आमचें पाशयेंसूय आमी सोडून दिता. आमचें पाशयेंसूय आमी सोडून दिता. काळजीदारपण आनी पाशयेंस सोडून दिवच्या पयलीं आमकां आमच्या मनान आमची चिंतना देवाच्या उतरायलीं काडून आनी कित्याचेर व्हरचें पडटलीं. जे परी शिसानीत केल्लें तें तांचो नियाळ तांचें चिंतप कित्याचेर हाडलें? जेजू कोत्तालो पळय ताचेर ना. ते पळयताले खरें, सगळ्यांक तांकां दिसतालें, सगळे ते आयकताले, पूण निमाणें चिंतप तांचें वेतालें, अरे हें आतां मोड येता, त्या मोडांतल्यान आमी कशें साल्वार जातले, त्या मोडांतल्यान आमी कशें, ताचो फोकस कित्याचेर गेलो? जेजून अजाप केलां ताचेर न्हू, जेजून आपल्याची पदवी तांकां दाखयल्या ताचेर न्हू, पूण मोड येता ताचेर तांचो फोकस केलो. आनी भावार्थाच्या जाग्यार जेन्ना तांचो फोकस मोडाचेर गेलो तेन्ना भावार्थाच्या जाग्यार तांचे भितर आयली भिरांत. सेम आमच्या जिवितांत जाता. हें न्ही की जेजूक आपली पदवी आमकां दाखोवंक नाका म्हणून, हें न्ही. जेजू तोच, शिसां बराबर जेजू आहलो, आमच्या जिवितांत जेजू आहा तो सेम जेजू. जोरी तर ताची पदवी आमी पळोवंक पावना, हें कित्याक? आमचें मन आमी कित्याचेर दवरलेलें आहा पळय ताचेर. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आमी जाचेर कित्याचेर आमी मन दवरता न्हू तें आतां आमचें ओके. मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या आवेस्वरान जेजू ओंप्याची ओंपार सांगता. आनी ओंप्याची ओंपार सांगतना जेजू कितें शिकयता? ताचें उतर जावन आसा एक बीं, आनी तें बीं खंय रोयता? तें बीं रोवपाक माती खंयची? आमचें काळीज. ओके, आमचें काळीज.
आतां 4 भासाच्यो त्यो मातयो आसतात. एक पयले सुवातेर रस्त्यार पडटा पळय तें बी. दुसरे सुवातेर खोडपी जमीन. तिसरे सुवातेर कांट्या शिंट्यांनी भरलेलें ती जमीन. चवथी जमीन आहा ती बरी. चवथी जमीन आहा ती बरी. आतां जरी तर आमी आमची काळजाची जमीन बरी कोत्तेल्या, मोव कोत्तेल्या, खोडपी न्हय, मोव कोत्तेल्या जाल्यार आमी कित्याचेर नियाळ कोत्ता तें ताजेर धरलेलें आहा. जरी तर आमी देवाच्या उतराचेरूच नियाळ कोत्ता, ताणें जीं अजापां केल्यां, ताणें आमच्या जिवितांत जें कितें केलां ताचेर नियाळ कोत्ता जाल्यार आमी आमच्या काळजाची जमीन मोव कोत्ता. आनी जेन्ना देवाचें उतराचें बी तें मोव जमनीचेर पडटा तेन्ना तें पीक हाडटा. पूण जरी तर आमचो नियाळ जाता, संवसारान कितें घडटा, इकॉनॉमीक कितें जालां, कोणाचो जॉब गेला, कोण दुयेंस आहा, हो वायरस येयला, तो वायरस येयला, सगलो गत आमचो नियाळ ताजेरूच दवरता जाल्यार आमच्या काळजाची जमीन घट जाता देवाच्या उतराक. तर आमी देवाच्या उतराचें जें बी आहा तें जरी आमच्या काळजान आमी रोयतले ते आमच्या काळजाची जमीन जरी आहा ती 2 भासांची जावंक जाता. एक घोट जावंक जाता ओर मोव जावंक जाता. वय आमी कितें नियाळ कोत्ता ताजेर धरलेलें आहा तें आमच्या काळजाची जमीन मोव जातली वो घोट जातली पळय ती. आतां घोट जमनीर जरी खोडपाचे जमनीर जरी बी पडलें पीक येवचें ना. आयलें पासून जाल्यार ताका मोव आसची ना. रोखडेंच तें उमटून काडूंक जातलें. पूण मोव जमनीर जरी बी पडलें ताका मूं येवपाक बरें जाता. हालेलुया. आतां ओके एक जरी तर एग्जाम्पल घेतलो आमचो ओके एक मोव आनी म्हाका पयलें समजोन आहलें वॉट इज हार्डन्ड हार्ट, वॉट इज अ सेन्सिटीव हार्ट. मोव जमीन कितें, काळजाची जमीन, मोव काळजाची जमीन कितें आनी गोड जमीन कितें हें समजोन हाडलें. तेन्ना देवान म्हाका एक एग्जाम्पल दिवन शिकयलो की कोण तुमी हे रेल्वे ट्रॅका कुशीक रावतात, रेल्वे क्रॉसिंगाच्या कुशीक रावतात. सिस्टरी खबर आसतली. ओके जरी तर रेल्वे क्रॉसिंग आहा ओ ट्रॅक आहा ताचे सायडीकूच कोणाचें घर आहा, रातची झॅम बरी पडटा आसतली न्हू. इजिली जॅम पडटा आसतली. आवाज येता खरो पूण ती कितें न्हिदोन आसतना रावतात तर आवाज येता जाल्यार न्हिदतात न्हू ती. आमी जे भशेन न्हिदता तिवूय तेच भशेन न्हिदता. वयल्यान ती आनीक बरी न्हिदतात. हां आं कितें ताका संवय जाल्ली आहा. ओके आतां जरी तर तूं सेम घरान वचोन न्हिदली तुका संवय जाल्ली ना, तुका मातसो त्रास जातलो. वय कित्याक तांणी आपल्या जो तो आवाज तांकां येता रेल्वेचो मातसो व्हडल्यान आसता, तुजें घर पासून हालता म्हणटाय तूं, तांणी ताका आपल्याचें काळीज घोट केलां की तें आनीक तांकां इफेक्ट जायना. तूं म्हणटा संवय जाल्ली आहा पूण तें तांकां आनीक इफेक्ट जायना कित्याक ती ताका त्या आवाजाक त्या घर हालता पळय तेका तांचें काळीज जालां घोट. पूण दुसरे वाटेन ती जरी सेन्सिटीव आहा तांची काळीज मोव कित्याक आसता जरी तर सेम आहा घरान गेट आहा न्हू, गेटी भायल्यान एक मोटोर येवन थांबलें रातचें 12:30. त्या मोटराच्या आवाजान ती सारकी शिडूक जातली. पळय ट्रेन येता वेता 4-5 ट्रेनी येवन गेल्यो तांकां फरक पडना. ती सुस्त न्हिदल्या. पूण न्हिदलेलीं आसतना जरी तर गेटी भायर कोणाचें मोटोर येवन थांबलें त्या मोटराच्या आवाजान ती रोखडीच शिडूक जाता. कोण तरी येयला भायर. कित्याक तो मोटराचो आवाज व्हडलो की ट्रेनीचो आवाज व्हडलो? ट्रेनीचो व्हडलो. पूण ट्रेनीचो आवाज तांकां इफेक्ट जायना, मोटराचो आवाज इफेक्ट जाता. कित्याक तांणी आपल्याचें काळीज त्या ट्रेनीच्या आवाजाक घोट केलां. तो तांकां आनी इफेक्ट जायना. पूण आनीक कसलोय आवाज जरी तर येता त्या आवाजाक तांचें काळीज मोव. तर रोखडेंच तांच्या कानार पडटा, रोखडींच ती अलर्ट जातात. तुमची जरी गेट पासून आहा, ओके तुमची गेट आहा, नेबरांची गेट आहा,
तुम्ही दार बंद करून भितर हा कुजनान लेगून हा फाटल्यान गेट उकडली रोकडीच तुमकां कळटा तुमची गेट व नेबराची गेट पळय ती होय कित्याक तुमी तुमचें काळीज तुमचें मन घोट केलां जरी तो नेबराची गेट उकडटा त्या आवाजाक तुमचें काळीज घोट हा पूण जरी तो तुमची गेट उकडटा जाल्यार त्या आवाजाक तुमचें काळीज तुमचें कान मोहात तो रोकडोच आमकां अलर्ट जाता जेन्ना आमची गेट उकडटा नेबराची गेट उकडटा एक पाट आमकां नोटीस पासून जायना सारकें आनीक एक लायक म्हाका एग्जाम्पल जेन्ना देव एग्जाम्पल दिता पळय तें सारकें प्रॅक्टिकल एकली घरान एक बेबी आहा निकतेंच जल्मलां ओके आतां रात जाल्या बेबीक न्हिदोंक घातलां ओके बेबी भितर रुमान मामीन न्हिदयलां आनी मामी आनी घरान दुसरो कोण लोक आहा ते येवन हॉलान बसल्यात आनी टी व्ही पळयतात टीव्हीचो आवाज ल्हान आसता वो मातसो व्हडल्यान आसता बेबी भितर आहा ओके ल्हान बेबी भितर न्हिदलां पूण जेन्ना बेबी उठटा तेन्ना मामीक रोखडेंच कळटा बेबी उठला म्हणून टीव्ही चलता खरी पूण मामी म्हणटा बाय उठलें अशें दिसता वय टीव्हीचो आवाज आहा खरो पूण मामीचो कान कित्याचेर बेबीचेर बेबीन मातशी जाप केली मामीक रोखडेंच कळटा बेबी उठला म्हणून हेर कोण टीव्ही पळयता तांकां बेबीचो आवाज येना तांचो कान कित्याचेर आहा टीव्हीचेर तांचें काळीज तांचो कान कित्याक मोहा टीव्हीक मामीचो कान कित्याक मोहा बेबीक जें कितें जाचेर कित्याचेर आमी नियाळ कोत्ता जें कितें आमच्या मनान थीर जावन उरलां ताका आमचें काळीज इदमो ताका आमचें काळीज मोव जाता पूण जें आमी कितें निग्लेक्ट कोत्ता जाका आमी वालोर दिना ताका आमचें काळीज आमी घोट कोत्ता सगल्याक आमी सेम वालोर दिना न्हू सगल्याक आमी सेम वालोर दिना तूं जे भशेन एकल्या मनशाच्या उतराक वालोर दिता तोच सेम वालोर तूं दुसऱ्या मनशाच्या उतराक दिवची न्हय थोड्या मनशांचो तुका तिच्या उतराचो वालोर चड वय तुका मे बी तिच्या उतराचो वालोर तितलो ना ती कितें म्हणटा तूं एका उतरानूच आयकून घेतली ती कितें तुका सांगता तूं म्हणटली ओके पळयता आयकता ना आयकता पूण तिजें तूं एका उतरानूच आयकताय कित्याक तिच्या उतराचो तुका चड वालोर तिच्याकीन हालेलुया हें कित्याक जाता कित्याक आमी नियाळ जेन्ना करता आतां जेजूच्या उतराचो आमी वालोर करीत जाल्यार जोरी तर आमी जेजूच्या उतराक सुबेज वालोर दिता त्या उतरा आड कितें येता ताकाय आमी सेम वालोर दितले ना न्हू जोरी तर जेजूचें उतर आमकां सांगता की आपल्या गाव्यांनी तुमी बरीं जाल्यात वय पूण दुसरो कोण येवन आमकां सांगता अरे तुका तर सिमटम आहात अजून तुका वरस जालें तूं बिलीव करताय दूख तुजी वचना हो दुसरो आवाज येवन तुका सांगता आतां तुजे लागीं चॉयस आहा तुका दोन आवाज आयकूंक येता दोन तावे आयकूंक येता एक जेजूचो जो सांगता आपल्या गाव्यांनी तूं बरी जाल्या आनी दुसरो म्हणटा दूख तर तुका अजुनूय आहा तुज्यान कशें म्हणूंक जाता तूं बरी जाल्या म्हणून हातून वालोर कोणाक आमी सुबेज दितल्या तें आमच्या हातीन आहा खंयच्या उतराचेर आमी चड नियाळ करतल्या तें आमच्या हातीन आहा वय हो ना वय ना वय ना सारकें बरें कॉन्फिडन्सान वय येना म्हाका दिसता ना कशें म्हणून मागीर वय हो ना सिस्टर वय हो ना आमच्या हातीन आहा कोणाच्या उतराक आमी चड वालोर दिता पळय तो वय आतां अब्राहमाक जरी एग्जाम्पल घेतलो आमी आतां अब्राहमाचो एग्जाम्पल जायते फावटी आमकां खूब फायद्याचो पडटा ना न्हयच अब्राहमाचो हा कितले सगळे एग्जाम्पल आहा बायबलान दाविदाचो भावार्था वरवीं जे जांच्यांनी आपल्या भावार्था वरवीं जैत व्हेलां तांचें एग्जाम्पल जरी आमकां आमी घेतलो खूब कितें शिकोंक मेवता ओके जरी अब्राहमाचो एग्जाम्पल घेतलो अब्राहमाक देवान म्हणलें आपणें तुका
साबार राष्ट्रांचो बापूय केला आनी आतां तूं तुजें नांव चेंज कर. पयलें अब्राम आहलें, आतां तूं तें अब्राहम कर. आनी आतां तूंच तुका पाचारूंक लाग की आपूण साबार राष्ट्रांचो बापूय म्हणून. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, अब्राहमाक पूत ना. लोक कितें म्हणटलो? कितें म्हणटलो? लोक कितें म्हणटलो अब्राहमाक? अरे तूं व्हडलो देव 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 कोत्ताले मरे, खंय रे हांव चेडो तुजो? आजून ना? हें कितें म्हणलें दिसता सिस्टरीन, कितें म्हणलें? आजून पासून मेळना. हें खोल्लें देवा सांगतो तुजें, सारकें न्हू? हेका लागून चड हालेलुया हालेलुया करूंक उपकार ना. सारकें न्हू? हालेलुया आमी हालेलुया कोन्ना तींच बरीं हा. हिंग पळय हालेलुया कोत्ता पळय ती म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां अब्राहम, जरी तर अब्राहमाक आमी पळयलो, अब्राहमान तुमकां दिसता इफेक्ट जाला? लोकांनी म्हणलां पळय तेन्ना इफेक्ट जाला? खंय वता? हालेलुया. खंय गेली सिस्टर? हालेलुया. इफेक्ट जाता हो ना? वायट दिसता? आतां तूं म्हणटा आयकून खूब आयकोन येयलें, आतां तुजें कांयच तें गोड जालें तेका, आतां आनी ताजो इफेक्ट जायना. पयलो मातशें वायट दिसतालें न्हू. अब्राहमान कितलें अटेन्शन दिलां आसतलें, त्या थोडल्या उतरांक कितलो वालोर दिला आसतलो? कितें दिसता सिस्टर तुका? अब्राहमान थोडल्या उतरांक वालोर दिला आसतलो? अब्राहमान दिवंक ना. कित्याक जरी तर अब्राहमान त्या उतरांक वालोर दिलोलो जाल्यार ताचो भावार्थ आलतलो आहलो. ताजें जें काळजीदारपण आहलें, ताजें जें पाशियेंस आहलें तें तो सोडून दितलो आहलो. जरी तर तो उतरा त्या आवाजाक, त्या ताव्याक वालोर दितलो जाल्यार. जो म्हणटालो अरे 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, खंय हा? आजून कित्याक येवंक ना? खंय हा तुजो देव? पूण अब्राहमान त्या उतराक सदांच देवाच्या उतराक चड वालोर दिलो. कित्याक जरी तर आमी रोमकारांची चिटीन वचून वाचलें, रोमकारांची चीट 4थो आवेस्वर आनी 21वी वो 22वी ओळ. देखूनच हे ताच्या भावार्थाक लागून अब्रामाक देवान आपणाक मानवलेलो केलो. राव देखूनच 21 वाच ब्रदर. तर आपणे भासायलां तितलें शार्ती पावूंक देवाक पदवी आसा म्हूण ताका पूर्ण खात्री आसली. हालेलुया. अब्राहमाक देवान जें भासायलां तें शार्ती पावोवंक देवाक पदवी आहा म्हूण पूर्ण खात्री आसली. जरी तर हे सगल्या ताव्यांक तो कान दितालो, ताजी आनी ती खात्री खंय उरतली आहली. ताजें कॉन्फिडन्स, ताजें काळजीदारपण उरतलें आहलें. जरी तर तो सगल्यांचें आयकतालो, तो म्हणटालो देव पळय रे, तुवें सांगलेलें खरें, पूण तें आतां लोक म्हाका पळय कितें म्हणटात पळय ते. तुवें म्हाका नांव चेंज करूंक लायलां म्हजें. तूं जाणय कितल्यो फॉर्मेलिटी लागता त्यो नांव चेंज करूंक. अब्राहम आहलो काय बरें नांव, अब्राहम म्हणूंक लायलो म्हाका. आतां हांव म्हणटा अब्राहम जायत्या राष्ट्रांचो बापूय, पूण पळोवंक गेल्यार तो म्हाका एकूय पूत ना. जरी तर ह्या सगल्या ताव्यांक अब्राहमाक कान दिवन बसलोलो जाल्यार देवाचे पदवेचेर आनी ताची खात्री उरची ना. आनीक तो देवाचे जो भावार्थ ताणें देवाच्या उतराचेर दवरलेलो, त्या भावार्थाचें काळजीदारपण आनी ताचे लागीं उरचें ना आहलें. जे पाशियेंसान तो रावतालो की देवाक पदवी आहा, आपल्याक पदवी न्हय. अब्राहमाचो भावार्थ आपले पदवेचेर केन्ना नाहलो. ताणें आपल्याक कन्सिडर लेगून करूंक नाहलो. ताका पडोन लेगून वचोंक नाहलें की आपले लागीं घडटा वो ना तें. तो पळोवन लेगून घेनाहलो. ताका फकत खात्री आहली देवाचे पदवेचेर. कित्याक ताचेर, देवाचे पदवेचेर, देवाच्या उतराचेर, देवाच्या भासावणेचेर अब्राहमान सगल्यावन सुबेज वालोर दवरलेलो. आनी कोण कितें म्हणटा, म्हाका कितें दिसता म्हज्या दोळ्यांनी, ताका हांव वालोर दिना, फकत वालोर दिता देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता पळय तें. कित्याक ब्रदर वर्स 19 जरी वाचलो जाल्यार वर्स 19 म्हणटा, वाच ब्रदर प्लीज. ताका ओगली उणीच
100 वर्सां जाल्लीं तर आपली कूड मेल्या मनशाचे कुडी सारकी जाल्या आनी तसोच साराचोय कुसवो जीव नासलेलो जाला म्हूण पळोवनूय ताचो भावार्थ दोंडवलेलो ना. कितें जाल्लें? अब्राहमाक आपल्या दोळ्यांनी कितें पळोवंक दिसतालें? आपल्याक उगली उणी 100 वर्सां आतां जाल्यात. आपल्याची कूड आतां मोन्नाच्या तोडीक पावल्या. 100 वर्सां वयल्यान आपल्या बायलेची साराचो कुसवो जीव नासलेलो जाला. पूण हें पळोवनूय ताचो भावार्थ दोंडोल्लो ना, ताचो भावार्थ उणो जावंक ना. कित्याक? ताणें जो कितें तो पळयता ताका कितें वालोरूच दिवंक ना. कित्याक तो जाणलो 100 कितें जावपाचें आहा तें आपले पदवेन न्हू. देवान जी भासावणी दिल्या ती म्हजे पदवेन पुरी जावची ना, ती ताणें पुरी केल्या, ती ताचे पदवेन तो पुरी करता. म्हजी कूड 100 वर्सां जाली ओ 100 20 वर्सां जाली, कितें फरक पडटा? सो ताका आपली जी कूड 100 वर्सांची हाली जाणटे पिरायेर पावली, आपल्या बायलेचो साराचो कुसवो जीव नासलेलो जाल्लो, ताचेर तो कांयच वालोर दिना. कित्याक? जरी तर देवाची भासावणी पुरी जातली ते देवाचे पदवे वरवीं. हांगासर शीस कितें चिंताले, शिसांचो नियाळ कितें जाल्लो? अरे प्रॉब्लम आहा, ह्या प्रॉब्लमांतलो आपूण कसो भायर सरतलो? प्रॉब्लम आहा पूण ह्या प्रॉब्लमांतलो कसो भायर सरतलो? वादळ मोड येयलां, त्या वादळ मोडांतल्यान आमी भायर कशें सरतले? कितें करपाचें? तांचो आमचे लागीं जेवपाक आतां उंडो ना, एकूच उंडो आहा, तो सगल्यांक पावचो ना. शिसांचो नियाळ फकत तांच्या प्रॉब्लमाचेर वतालो. जें कितें तांचे लागीं उणेंपण आहलें, जाची कित्याची ताका उणेंपण आहलें ताचेर तांचो नियाळ चड जातालो. पूण अब्राहमाचो कितें नियाळ कित्याचेर जातालो? ताच्या उणेंपणाचेर न्हू, पूण देवाच्या पदवेचेर. अब्राहमा लागीं हें न्ही की अब्राहमाच्या जिवितान कांय उणें नाहल्लें म्हणून. स्ट्रेट सांगता आमकां बायबल, ताची कूड मेल्ल्या मनशाची कुडी सारकी जाल्ली आनी साराचो कुसवो जीव नासलेलो जाल्लो. प्रॉब्लम तो जरी तर ताजी कूड मेल्ल्या कुडी सारकी जाल्ली आनी साराचो कुसवो जीव नासलेलो जाल्लो, भुरगो जावंक जाता? जावंक जायना. प्रॉब्लम तो. पूण अब्राहम नियाळ करिना की ह्या प्रॉब्लमांतल्यान आपणें भायर सरूंक कितें करूंक जाय. म्हाका कितें तरी करूंक जाय, आतां प्रॉब्लम सॉल्व करूंक दोतोराशी वचोंक जाय, आनी कितें करूंक जाय. ताचो नियाळ जो प्रॉब्लम आहा, जें उणेंपण आहा ताचेर केन्ना नाहल्लो. ताचो नियाळ सदांच आहलो देवाचे पदवेचेर. कित्याक ताची खात्री कित्याचेर आहली? आपणे बासायलां तितलें शार्ती पावोंक देवाक पदवी आहा म्हणून अब्राहमाक खात्री आहली. सो ताचो फोकस खंय आहलो, ताचो नियाळ खंय आहलो? आतां 1 मिनीट चिंतून पळोवया. प्रॉब्लम जेन्ना येता, दुयेंस जेन्ना येता, मोड जेन्ना येता, पयशांचें उणेंपण जेन्ना येता, तेन्ना आमचो फोकस शिसां भाशेन जाता वो अब्राहमा भाशेन जाता? आन्सर करपाची गरज ना, पूण आमचेच मदें आमचे भितर नियाळ करून पळोवया. कितले फाटी आमचो फोकस शिसां भाशेन जाला आनी कितले फाटी आमचो फोकस आमचो नियाळ अब्राहमा भाशेन जाला? हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. जितले आमी हे भावार्थान चल्लेले आमचे बायबल आमकां आमचे चॅम्पियन्स आहा बायबलान, जे भावार्थान तांणी जैत व्हेलां, तितल्यांचें जिवीत आमी पळयलें न्हू, तांचो फोकस सदांच देवाचेर. सिट्युएशन तांचें सारकें होपलस आहलेलें लेगून जाल्यार फोकस तांचो फकत देवाचेर. सिट्युएशनाक ते पळोवन चिंतून नाहल्ले कितें करपाचें, कितें जातलें, कहें आतां जातलें. हाचो फोकस हाचेर तांचो केन्नाच फोकस नाहल्लो. तांचो फोकस फकत आहलो देव कितें म्हणटा, देवान कितें सांगलां, देवान कितें भासायलां, तांचो फोकस तो. आनी तोल्लो फोकस न्हू एकेच पावटी येना, अहोत येना. तो फोकस ट्रेन करपाक जाय. कोण तरी हे आतां आमचे टीव्हीर आमी कितले जाण पळयता फुटबॉल बी, ओ कसली क्रिकेट गेम बी पळयता.
ते वर्ल्ड क्लास प्लेयर आहा ते बेश्टे एका दिसान वर्ल्ड क्लास प्लेयर जाल्यात. पळयता कितें गेम बी क्रिकेट फुटबॉल ओके पूण खबर तरी आहा न्ही कोण हिंचो प्लेयर कितें हेंचे टिमीक शेवता पळय तो थोडें कितें दोन तीन प्लेयरांची तरी नांवां आसतलीं खबर. येस सो इफ दोज प्लेयर्स हॅव रीच दॅट वर्ल्ड क्लास लेवल दॅट टॉप लेवल हाऊ मेनी इयर्स ऑफ प्रॅक्टीस दे हॅव हॅड टू गो थ्रू ऑर डीड दे ते फकत पयल्या वर्सा ट्रेन जाले आनी मागीर आनीक ट्रेनींग ना. दर एक दिसा वरांची वरां वर्सांची वर्सां तांणी तें ट्रेनींग घेतलेलें आहा आनी ते पळयना की ओके आपूण पयलीं 10 वर्सां ट्रेन करतलो ताजे उपरांत आनीक आपल्याक ट्रेन करून नाका म्हणून. ती ट्रेनींग तांचें जालें एक लायफस्टायल खंय ते ट्रेनींग आनी ते हे सेपरेट कशें पळयना की हें करूंक जाय आपणें सेपरेट म्हणून एवरी डे ते ट्रेन करतात. तसोच आमचोय फोकस आमी जरी ट्रेन करतल्या जाल्यार आमी तो दर एक दिसा करूंक जाय दिसपट्टी करूंक जाय तेन्नाच तो आमचो फोकस ट्रेन जाता. तेन्नाच आमचो तो फोकस ट्रेन जाता. दर एक दिसा जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता ताचें नियाळ कोत्ता तें आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता जोशुआ 1:8 म्हणटा ते भाशेन. जोशुआ 1:8 तो आमचो ट्रेनींग तें सदांच आमच्या तोंडार देवाचें उतर आसप सदांच आमचें देवाचें उतर आमच्या मनानूय आसप कित्याक पयलें म्हणटा तोंडान तुजें उतर आसप दीस रात ताजें नियाळ गो नियाळ खंय जाता मनान जाता. चिंतप खंय जाता मनान जाता. सो तें तोंडान आनी मनान दीस रात एवरी डे आमचें तें देवाचें उतर आसूं तें आमचें ट्रेनींग. जेन्ना आमी तें ट्रेन जायत वेता मोड येता तेन्ना आमचो फोकस जेजूचेर दवरपाक डिफिकल्ट जावचें ना. डिफिकल्ट जावचें ना. दाविदाचो जरी एग्जाम्पल घेतलो आमी दावीद जेन्ना गोलायताक फेस करूंक गेलो तेन्ना दोन किंगडम हाल्ले इज्रायल आनी फिलिस्टीन. ओके दोनी दोंगरांचेर हाल्ले ते मोदें हाल्ली ती वॅली. आतां तो गोलायत इज्रायलाचे फौजेचे आड येता आनी तांकां धमकी दिता आहा तुमचे मदें कोण म्हजे आड रावपाक जायत ना. तुमी जाय ताका धाडात आपूण ताका हारयतलो. जरी तर तुमी म्हाका हारयतल्यात जाल्यार आपली परजा तुमचे गुलाम जातली. पूण जरी तर हांव तुमकां हारयत जाल्यार तुमी आमची गुलाम. आहा मंजूर आहा सारको ओपन थ्रेट दितालो गोलायत येवन आहा कोणाक दोम यात म्हजे लागीं आपूण तुमकां हारयतलो तुमकां दाखयता. आनी कोणा लागीं दोम नाहलो आख्खे इज्रायल परजे लागीं दोम नाहलो गोलायत वचो ताचे आड वचोंक. सगळे भियेल्ले. कित्याक भियेल्ले कित्याक एवरी डे ते गोलायताची धमकी आयकताले. 40 दीस गोलायत येवन हेंच उलयतालो आहा दोम तुमचे कोणा लागीं दोम ना धाडात कोणाक धाडूंक जाय पळय तो आपूण ताका हारयतलो आनी तुमी आपल्याची गुलामां जातले. 40 दीस ते आयकताले तेंच आयकताले ताजेरूच नियाळ कोत्ताले आनी ताका लागून ते भिरांतीन भरलेले. आख्खे इज्रायल फौजेन एकलो लेगून नाहल्लो ताचे लागीं तो धीर हाल्लो गोलायताक वचोन फुडो करूंक. ट्रेन सगळे हाल्ले झुजाक वचोंक ट्रेन सगळे जाल्ले सगळ्यां लागीं तोरसादी हाल्ल्यो सगळ्यां लागीं ते शिल्ड हाल्लें सगळ्यां लागीं तो आमर हाल्लो. पूण काळजान दोम कोणाच्याच नाहल्लो. पूण तेन्ना येता एक 17 वर्सांचो भुरगो आनी येताय बी कितें न्ही की आपूण वेतलो म्हणून. तो येता कित्याक ताज्या पांयान ताका सांगलेलें घे थोडें जेवण व्हरून तुज्या बांगाक दी म्हणून. जेवण घेवन येता पूण जेन्ना तो थिंगा त्या झुजाच्या जाग्यार पावता आनी तेन्नाय गोलायत येवन हेंच उलयता ती धमकीत उलयता की आहा तुमचे मदें कोण येवपाक म्हजे फुडें रावपाक उबो लेगून. तेन्ना दाविदूय तो 17 वर्सांचो भुरगो तेंच आयकता पूण तो ताचेर नियाळ करिना. उरलेले सगली फौज गोलायताच्या उतरांचेर नियाळ कोत्ता आनी भिरांतीन भोगता.
पूण जेन्ना दावीद सेम उतरां आयकता सेम धमकी आयकता पूण ताचो फोकस देवाचेर आसता कित्याक जेन्ना तो आपलो फोकस आपलो कान कोणाक दिता देवाक दिता कान कोणाक बेरो कोत्ता गोलायताक कान आपलो बेरो कोत्ता उक्तो कोणाक कोत्ता देवाक कान जेन्ना उक्तो कोत्ता तेन्ना तो काळजीदारपणान बोत्ता तेन्ना तो भावार्थान बोत्ता आनी तो म्हणटा एका हारयता ताका कितें मेवतलें इमॅजीन कर आजरानी फौज जी ट्रेन जाल्ली आहा ताणी एक पाट लेगून म्हणोंक ना अरे बाबा ओके ट्राय करुया ताका हारोवपाक 40 दीस जाले तो येवन गोलायत येवन धमकी दिता पूण कोण फुडें सरोंक सोदिना 17 वर्सांचो भुरगो येवन विचारता हाका हारयल्यार कितें मेवतलें पळय आतां ताचें काळजीदारपण त्या काळजीदारपण कित्याचेर दवरलेलें आहा ताजे पदवेचेर वा देवाचे पदवेचेर दाविदान केन्नाच म्हणोंक ना की आपूण वचोन ताका हारयतलो ज्या देवान म्हाका पयलो साल्वार केला म्हाका राखला तोच देव आतां म्हाका ह्या दुस्माना कडल्यानूय डिलिव्हर करतलो साल्वार करतलो दाविदान कोणाक आपल्याचो कान दिलो गोलायताक वो देवाक रिजल्ट कितें जालो भिरांत आयली वो भावार्थ वाडलो आमच्या जिवितांत तेंच आमी करूंक जाता आमकांय गोलायत येवन जायतें कितें सांगता दुयेंस येवन म्हणटा आमकां अरे काबार तुजें जिवीत वील कर प्रॉपर्टी कितें आहा ती भुरग्यांच्या नांवार कर बॅलन्स कितें आहा तो ट्रान्सफर कर जालें आनी कितें उरलां केन्ना वचोंक जाता हें आमकां दुयेंस येवन सांगता कोणाक आमी कान दिता कित्याक दुसरे वटेन जेजू म्हणटा अरे तुजें दुयेंस आपणें म्हजे कुडीर घेतलां आनी म्हजी भलायकी आहा ती तुका दिल्या ती एक्सचेंज जाला भावार्थान ती तुजी मानून घे कोणाक आमी कान दिता म्हाकाय सिट्युएशन तेंच जाल्लें न्हू म्हजें दुयेंस म्हाका सांगतालें एवरी टायम दोतोराशी वता तेन्ना दोतोर सांगतालो वखदां घेता मरे वखदां बंद करिनाका वखदां बंद करशी वस जातलें कित्याक वखदांत तुका दोत्तेलीं वर्सांचीं वर्सां वखदां तुवें आतां ही मोरोपर्यंत घेवपाक जाय ही दोतोराचीं उतरां म्हाका जे मेरेन म्हाका खबर नाहली देव कितें म्हणटा पळय तो तेन्ना ते मेरेन हांव त्या दोतोराच्या उतरांचेर नियाळ करतालो दोतोर म्हणटा वखदां घेवपाक जाय वखदां घेतालो कित्याक म्हज्या मनान कितें आहलें वखदां घेना जाल्यार दुयेंस आनीक वाडटलें सिमटम जे आहा आनीक वाडटले जे मेरेन वखदां घेता ते मेरेन सिमटम ओके आसता 3 दिसाचे 3 पावटी वखदां घेतालो हांव कित्याक म्हाका खबर नाहली जेजू कितें म्हणटा पळय तो जेजून म्हाका कितें सांगलां पळय तें पूण जेन्ना म्हाका जेजू कितें सांगता ताजी वळख मेवली तेन्ना हांवें डिसायड करूंक जाल्लें हांव म्हजो कान कोणाक उक्तो करता पळय तो जेजू जें सांगता की आपल्या गांवांनी तुका पेकोवणी मेवल्या वो दुयेंस जें म्हजे लागीं उलयता हांव तुजें सांगता जिवीतभर आसतलीं तूं मोरो पर्यंत आसतलीं कोणाक हांवें म्हजो कान उक्तो करूंक जाय तें म्हज्या हातीन आहलें आनी जेन्ना म्हजो कान हांवें जेजूच्या उतराक उक्तो केलो आनी दुयेंसाक बेरो केलो फकत जेजूच्या उतराचेर थीर रावन रावलो खात्री धरून रावलो म्हजें काळजीदारपण हांवें सोडून दिवंक ना पाशियेंसान हांव रावलो तेन्ना जी पेकोवणी जेजून आपले कुरपेन म्हाका दिल्ली ती म्हज्या भावार्था वरवीं हांवें मेळोवन घेतली हालेलुया थँक्यू जिजस पूण हाजे पयलीं हांवें डिसायड करूंक जालें हांव कित्याचेर नियाळ करता पयलो हांव कितें चिंता पळय तो हांव कितें कन्सिडर करता पळय तो कित्याक दुसरे वटेन दुयेंसूय उलयता वखदां जरी घेवपाची बंद केलीं सिमटम परतून स्टार्ट जातले दुयेंस वाडटलें पूण भावार्थाचें जें काळजीदारपण येता तें आमी घोट धरून रावत तेन्ना देव आमचें झूज आमचे पासत झुजता दाविदाचें झूज कोण झुजलो देव झुजलो आमचें झूज कोण झुजला देव केन्ना हिंच्यान तरी झूज हारला देव केन्नाच झूज हारूंक ना आपूण जवळटलो तुमी शांत रावत म्हणजे कितें वचोन घरान न्हिदलीं हें न्हू देवाच्या उतराचेर थीर रावप देव म्हणटा in 2 Chronicles also he says stand firm
I will fight this battle. This is not your battle. This is mine. I will fight this for you. Sorry? The victory will be yours, but you won't have to fight. I will fight. Hallelujah. आता जोरी तर एक फायटर आहा जो केन्नाच फायट झगडोंक ना, हाव कॉन्फिडंट वी विल बी. मागणें करीत रावतलें अरे सायबा. वी हॅव टू थिंक आमचो नियाळ जावंक जाय. देवाची पदवी किती व्हडली पळय ती. जायते पाटी आमी पदवी जी देवाची आहा ती विसरोंक ती वळखोंक विसरता. देव आमकां एक ल्हान कहो जावन वेता, सदांचो कहो जाता देव. दिसपट्टी उठ्ठा मागणें कोत्ता, कित्याक पळोवंक मेळना न्ही तो आमकां. कुडीन पळोवंक मेळना. जरी तर कुडीन पळोवंक मेळल्लो सारको वेल बिल्ट मसल बिसल आहलेलो जाल्यार आमचें कॉन्फिडन्स बाबा मातशें, पूण आमकां तो पळोवंक मेळना. सो आमकां तो देव तो मातसो धाकटो कहो जाता, सदांचो चालतो कहो जाता तो. पूण एक्चुली ताजी आमी पदवेचेर नियाळ करूंक गेल्यार आनी पदवेचेर नियाळ कोत्तली कशी बायबलार वाचून. कित्याक सगळी ताजी पदवी ताजी मोहिमा ताणें आमकां उगडी केल्ली आहा कशी आपल्या उतरांतल्यान. जेन्ना ताचेर आमी दीस रात नियाळ कोत्ता पळय आं, जोशुआ 1:8 सांगता नियाळ करात केन्ना? दीस आनी रात. सगलो ओगोद, सगलो ओगोद. आमकां दिसता सकाळचेंच केल्यार पुरो म्हणून. म्हजें पयलें मागण्याचें जिवीत कितें आसलें? सकाळीं उठलो 5 मिनटां गेलीं मागणें, रातीक न्हिदच्या पयलीं 5 मिनटां मागणी गेलीं, तो म्हजो आसलो नियाळ. आनी कोणाचें म्हणून हांवें कितें केलां तें म्हज्यान सांगूंक जाता न्हू. 5 मिनटां सकाळची, 5 मिनटां रातची. दिसान कितली जालीं? 10 मिनटां. आनी बायबल कितें म्हणटा? दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ कर. सो कोणाची मिस्टेक आसली? देवाची मिस्टेक? देव म्हाका पेकोणी दिवंक सोदिना आसलो? ना न्हू. हांवेनूच म्हज्या समजणी घेवंक नासली कोहे भाशेन जेजून म्हाका पेकोणी दिल्या पळय ती, म्हजे पासत कोही जोडून घेतल्या पळय ती, म्हाका खबर नासली. पूण जेन्ना हांव देवाच्या उतराचेर तो नियाळ करूंक लागलो, ताका चड कान दिवंक लागलो, म्हजी चिंतना फकत देवाच्या उतराचेर दवरलेली जाली. प्रॉब्लमाचेर न्हू. प्रॉब्लम आहा खरो, हांव म्हणिना की प्रॉब्लम येवचे ना. पूण त्या प्रॉब्लमानूय लेगून दाविदाच्या जिवितान प्रॉब्लम आसलो. गोलायताक फुडें करूंक गेल्लो तो. जरी गोलायताक फुडें गेला तो पोत्तून येतलो ओ ना ती पासून गॅरंटी नासली एक्चुली पळोवंक गेल्यार. जिखलो पोत्तून येतलो, हारलो जिवीत गेलें. लायफ एंड डेथ. त्या लायफ एंड डेथ सिट्युएशनाक लेगून तो काळजीदारपणान फुडो करता. कित्याक ताजें कॉन्फिडन्स कित्याचेर आहलें? देवाचे पदवेचेर, आपले पदवेचेर न्हू. जेन्ना सॉल ताका सांगता घे हें घाल, आमर घाल, प्रोटेक्शन घाल, दावीद म्हणटा तें आपूण घालिना, म्हाका संय ना ताजी, तें आपूण काडटा. बेश्टोच वता. कित्याक? कॉन्फिडन्स कित्याचेर? आपले पदवेचेर न्हू. एके घडयेक पासून ताजें कॉन्फिडन्स आपले पदवेचेर नासलें, पूण सगलो ताजें कॉन्फिडन्स आहलें, ताजें काळजीदारपण आहलें, ताजी खात्री आहली देवाचे पदवेचेर. आतां हें आमी जरी शिकतले दिसपट्टी आमकां करचें पडटलें न्हू. जरी तर आमी वर्ल्ड क्लास चॅम्पियन्स जातले, दीस आनी रात आमकां ट्रेनींग करचें पडलें ना. सारकें? कोरिया ट्रेनींग. आतां हें आमी नियाळ करूंक जाय न्हू घरा वचून. आयकलें खूब बरें दिसलें, म्हाका पयलें बरें दिसतालें. पूण जेन्ना म्हाजो एक तो पिरियड येयलो न्ही, हांव म्हणटालो व्हडलो ब्रदरान म्हणलेलें पळय तेन्ना, एक तो पिरियड येयलो जेन्ना आयकोपाचें बंद जालें, नियाळ करपाचें बंद जालें. तेन्ना जें कितें पयलें नेचरान, आदल्या नेचरांतलें सगलें गेल्लें न्हू भायर देवाच्या उतरांतल्यान, राग बीग सगलें पोत्तून येवंक लागलो. पोत्तून राग तो हांवें बोगशिलां सगल्यान. पूण पोत्तून तो राग आतां येता जेन्ना आयकोपाचें बंद जालें, जेन्ना उतराचेर नियाळ करपाचें बंद जालें पळय तेन्ना पोत्तून तो राग येता. तेन्ना म्हाका गमलें खंय तरी हांव रॉंग वता. सो देवान म्हाका सांगलां आपल्या उतराचेर नियाळ तूं दीस आनी रात कर, तो हांव करिना. देवाक हांवें कान बेरो केला, पूण उक्तो कोणाक केला? ती रागाची जी चिंतना येता, ती हेट्रडाची जी चिंतना येता ताका हांवें चड कान ओपन केला. देवाक बंद केला, रागाक उक्तो केला. पूण तेन्नाय म्हज्या हातीन डिसिजन आसलें चेंज करपाक, ट्रेनींग म्हजें पोत्तून स्टार्ट करपाक. जोशुआ 1:8 दीस आनी रात
म्हजें उतर तुज्या तोंडार तुज्या वोंटांचेर आसूं आनी दीस आनी रात तूं ताजेर नियाळ कर. तेन्ना तुका ती जी देवाची आज्ञा आहा ती पाळूंक सोंपें जातलें. आनी जेन्ना तूं ती आज्ञा पाळटा तेन्ना तूंच तुजें जिवीत सुफोळ करतलो. हालेलुया. ही देवाची बासावणी आमकां. हेंच देव आमकां करूंक आपयता दीस आनी रात. कित्याचेर आमी नियाळ कोत्ता पळय तो. आमचो नियाळ शिसां भाशेन जाता वो आमचो नियाळ अब्राहमा भाशेन जाता. आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसता सिट्युएशन सारकें डिफिकल्ट, होपलेस सिट्युएशन. ह्या सिट्युएशनान भायर येवंक आमकां आनीक कितें वाटूच दिसना. पूण आमी शिसां भाशेन जाता आनी तातुनूच घुस्पोन उत्ता 2 वरांची वाट. 9 वरां आमी थिंगा काडटा कोश्ट. शिसां भाशेन थिंगाच घुस्पोन उत्ता वो अब्राहमा भाशेन जाता. जो अब्राहम आपल्या प्रॉब्लमाचेर कांयच नियाळ करिना, फकत नियाळ कोत्ता देवान आपल्याक बासावणी दिल्या पळय ताचेर. आनी देवाचे पोदवेन ती बासावणी पुरी जातली ताचेर. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. तर आतां फुडें वेतलीं जाल्यार इमिडिएट होमवर्क कितें आमचो? कितें तरी कोश्ट आसतलेच. ह्या वेळार लेगून बारीक मोठे कोश्ट कितें आसतले. त्या कोश्टान ते कोश्ट आमचे लागीं उलयतात. कितें प्रॉब्लम आहा तो प्रॉब्लम आमचे लागीं उलयता. मे बी आमच्या जिवितान पर्सनली आमकां जायना जायत, पूण मे बी आमच्या फॅमिलीन प्रॉब्लम आहा, कामाचेर मे बी प्रॉब्लम आहा. तो प्रॉब्लम आमचे लागीं जाय तें कितें उलयता न्हू. आतां आमचो फोकस मे बी आपोसलां भाशेन जाला. सगलो फोकस त्या प्रॉब्लमाचेरूच गेला. सगलो ते आपोसलू तेन्ना जेन्ना ते मोडान शिरकोन हाडले ते कितें रॉंग करीन हाडले. ते पातोक कितें आदारीन हाडले न्हू ते कितें कोत्ताले ते मोडांतल्यान आपलो जीव साल्वार करूंक वावुरताले. आमच्या जिवितान प्रॉब्लम येता, आमी त्या प्रॉब्लमाचेर फोकस कोत्ता हें चिंतून की अरे प्रॉब्लमांतली भायर येना, आमकांय आमचो जीव साल्वार करूंक जाय न्हू. आमकांय आमच्या फॅमिलीचो कॅर घेवपा जाय, आमकांय आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक जाय, शिकोवंक जाय. जर चिंत ना जाल्यार कशें जातलें. ते आपोसलू त्या मोडान कांय रॉंग करीन हाडले. पूण रॉंग जाल्लें कित्याक तांचो फोकस जेजूचेर उठोन त्या प्रॉब्लमाचेर गेलो. जेजून कितें केलां तें तांचेर ताजी विसर पडलेली, फकत ते नियाळ कोत्तले प्रॉब्लमाचेर. आतां आमी चिंतोया सो कितें प्रॉब्लम आमच्या जिवितान आहा ना. आमचो फोकस जरी आपोसलां भाशेन जाला की आमी आमचो जीव सांबाळपाक, आमची कुशालकाय सांबाळपाक, आमची फॅमिली सांबाळपाक तो सगलो फोकस त्या प्रॉब्लमाचेर घातला जाल्यार तो फोकस काडून अब्राहमा भाशेन देवाच्या उतराचेर कसो घालूंक जाता आमी ताचेर नियाळ करुया. आनी तो फोकस आमकां शिफ्ट करपाक कितें हेल्प करतलें? तो फोकस आमचो देवाचे शिफ्ट करपाक कितें फोकस करतलें? स्पिकींग द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर उच्चारप. कित्याक आमकां मे बी एका सिट्युएशनान दिसोन आसतलें पासून करूंक हे फिलिंगूच येना कन्फेस करपाक. स्टील वी गो अहेड एंड डू द कन्फेशन. वाय? दिसोन आमकां खरें तें आयज आसूं नाका, मूड ना आयज कन्फेशन करपाक, मूडूच येना, दिसोच ना. तेन्ना लेगून जेन्ना आमी वचोन कन्फेशन करता तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान आमी ती उतरां उचारता ती कोणाची? आमची न्हू, देवाचें उतर. तेंच देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा. तेच देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, तातूंत तो भावार्थ आहा, तोच आमचो भावार्थ वाडटा. फोकस आमचो शिसां भाशेन न्हय करून अब्राहमा भाशेन आमी जरी कोत्तेलीं जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यानूच आमी देवाचें उतर पोत्तून उच्चारूंक गो. आनी पळय उच्चारता तातूंतय न्ही एक प्रॉब्लम जाता. जायते फाटीं पळयलां आमी उच्चारता by the wounds of Jesus I am healed, by the wounds of Jesus I am healed. But at the same time, where is the mind? Where are the thoughts? On the problem. The words and the thoughts are not matching. That's why Joshua 1:8 says, let it be in your mouth first and then also in your mind. Both have to match. जरूर तर आमी by the wounds of Jesus I am healed, by the wounds of Jesus I am healed म्हणटा, पूण मनान सगलो गोत
ते हिलिंगाचें चिंतप जायत ना हें दुखता तें दुखता ते चिंतप एके कडेन येता उतरां एके कडेन येता कनेक्शन आनी उरोना न्हू आमची उतरांय सेम जावंक जाय आमचें चिंतपूय सेम जावंक जाय दॅट इज वॉट जॉशुआ 1:8 सेज लेट इट बी इन युअर माउथ अँड ऑल्सो इन युअर मायंड लेट इट मॅच बिकॉज दॅट्स द ट्रेनिंग वेन वी कीप डुईंग इट इवन वेन वी डोंट फील लायक डुईंग इट वी डू इट दिसोना करपाक लागून तेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना तें आमचें दिसपट्टी ट्रेनींग जाता पयल्या दिसा डिफिकल्ट जाता दुसऱ्या दिसा ताजेकीन इजी जातलें तिसऱ्या दिसा आनीक इजी जातलें चवथ्या दिसा आनीक कॉन्फिडन्स आमचें वाडटलें कित्याक हातूनय देव आपली कृपा आमकां दाखयता करूंक जायना खरें पूण जेन्ना आमी तो भावार्थाचो स्टेप घेता सायबा म्हाका दिसना करूंक खंय पूण तुवें सांगलें तुवें म्हाका आज्ञा दिल्या ती आयकून हांव कोत्तां तेन्ना ताजी कृपा तो आमकां उगडी करता ताजी कृपा तो आमकां दिता हालेलुया थँक्यू जीजस जोरी तर आमचो फोकस शिसां भाशेन आहलो तो आतां अब्राहमा भाशेन आमी करूंक सोदता तेन्ना आमचें मन आनी आमचीं उतरां त्या देवाच्या उतराचेर दवरपाक आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय प्रॅक्टीस वी डू इट ईच एंड एवरी डे दर एक दिसा करूंक दिसना तेन्ना लेगून करूंक अब्राहमय तोच कोत्तालो न्हू अब्राहम आपलें नांव बदलून कितें म्हणटालो आपूण साबार राष्ट्रांचो बापूय पूण रातचो जेन्ना न्हिदूंक येतालो आड पडटालो वयर दिसतालीं नोखेत्रां दिसलीं मनान कितें येतालें इतली म्हजी संसद जातली उतरांय तशीं देवाच्या उतराक मॅच जातालीं चिंतपूय ताजें देवाच्या उतराक मॅच जाता दर एक दिसा तो तें कोत्तालो दर एक दिसा अब्राहमूय ट्रेनिंगाक गेलो जायते फावटी लोक म्हणटा कित्याक अब्राहमाक 25 वर्सां लागलेलीं न्हू मे बी म्हाकाय लागतलीं अब्राहमाक 25 वर्सां ट्रेनिंगान वेतालो ट्रेनिंगान सारलेलीं ते भाशेन आमी तें ट्रेनींग करूंक जाय आमी आमच्या मनाक ट्रेन करूंक जाय ना जाल्यार मोडाचेर फोकस करपाक व्हेरी इजी मोडान लेगून देवाचे पदवेचेर फोकस करूंक जितले आमी ट्रेन करता तितलें तें सोंपें जाता हालेलुया थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस सो होमवर्क सगल्यांक नेक्स्ट फावटी येता तेन्ना ताचे पयलीं हाचेरूच विचार करुया जो कितें आमचो प्रॉब्लम आहा ताचेर देव आमकां कितें उलयता ताचेर नियाळ करुया हालेलुया प्रेज यू जीजस थँक्यू जीजस एक मागणें करुया मोगला बापा दोय पळया सगळीं मोगला बापा जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या हांव तुका दिनवासता कित्याक तूं आमचे लागीं उलयलाय देखून जायते फावटी आमकां दिसता की तूं आमकां लागीं नाय पूण हें सोत न्हू ही एक फोट कित्याक तूं आमकां सांगताय की तूं आमकां केन्नाच साडिनाय सदांच तूं आमचें सांगाता आहाय आनी आयज तुवें आमकां शिकयलां कशे भाशेन आमी आमचें मन तुजेर धरूंक कसलेंय मोड येवं आमच्या जिवितान आमचें मन तुजेर धरूंक मोगला बापा तुजीच कृपा तूं आमकां दिताय आयज तुवें आमकां शिकयलें कशे भाशेन अब्राहमान आपलें मन तुजेर दवरलें आपले पदवेचेर न्हू पूण तुजे पदवेचेर ताजे कडल्यानूच तुवें आमकां ती शिकवण दिल्या हीच शिकवण घेवन जेन्ना आमी आतां घरा वेता मोगला बापा तेन्ना तुजी कृपा आमचे सांगाता वेता म्हणून आमी भावार धरता कित्याक आमचे पदवेन आमी कांयच करूंक जायना तुजी कृपा आमकां सगलें करूंक सोंपें करता हीच कृपा तूं आमचें सांगाता तूं 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 आमकां दिताय म्हणून हांव तुका दिनवासता जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगान तुज्या रोगता वरवीं हें सगलें घडोवन आयलां जोरी तर आमचो भावार्थ देवाच्या भासावण्याचेर आमी आयज काळजीदारपणान पाशियेंसान दवरता जाल्यार ताजें फारीकपण मोगला जेजू तुवें दिल्लें आहाय तुज्या रोगतान आनी तुज्या रोगतान ज्यो भासावण्यो आयज पुऱ्यो जाल्ल्यो आहा आमच्या जिवितान ताचेर आमी भावार दवरता आमचो कान आनीक कित्याकूच दिना फकत देवाच्या उतराक सैतान आमचे लागीं जाय तें कितें उलयता आमी ताका कान भेरो कोत्ता ताका आमचे वयर कसलीच पदवी ना आमचे वयर कसलोच अधिकार ना आमच्या जिविताचो अधिकार मोगला बापा तुजें उतर
पवित्र आत्म्या हें सगळें करूंक हें जिवीत जिवपाक एक भावार्थाचें एक काळजीदारपणाचें जिवीत मोगला बाबा जे देवाच्या उतराचेर दवरलेलें जिवीत जिवपाक पवित्र आत्म्या तूं आमकां धीर दिताय तूं आमकां आदार कोत्ताय म्हणून हांव तुका दिनवासता आनी जेन्ना आमी ह्या वेळार घरा येता तेन्ना तूं आमकां राखताय आमकां सांबाळटाय सदां काल तूं आमचे सांगाता आसताय म्हणून हांव तुका दिनवासता दर एक घडये दर एक दिसा मोगला बापा तूं आमचे सांगाता चलताय एक बापूय एक मोगाळ बापूय कहो म्हणून हांव तुका दिनवासता हो मोग सदांच आमी तुजो अणभवूंक पावूं पळोवंक पावूं पवित्र आत्म्याचे पदवेन जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी मागणें करून म्हणटा आमेन हालेलुया थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस